मुद्दाम दिल्ल्यांची आणि मिसान दिल्ल्यांची नांवां वाचूंक सांगतात त्या प्रकारे ह्यो मानाची वात वरची. मिसान दिल्ल्यांची नांवां: स्टीवन डिसोजा नित्या दारवाडो, शिल्पा डिसोजा नित्या दारवाडो, संध्या डिसोजा नित्या दारवाडो, फ्रांसिस डिसोजा नित्या दारवाडो, नवीन सांगतीस आणि कुटुंब भगवंत कुटुंबावाडो, जॉयल आणि संध्या सेरवो पवित्र कळजावाडो, सिस्टर रेनी डिसोजा पवित्र कळजावाडो, इग्नेशियस डिसोजा आणि कुटुंब पवित्र कळजावाडो, मरिया डिसिल्वा पवित्र कळजावाडो, अनिल क्लोरीन ॲलन डिसोजा सांबस्त्यांवाडो, मॅक्सिम डिसिल्वा आणि कुटुंब सांबस्त्यांवाडो, रोनाल्ड आणि लुसी सांगतीस सांबस्त्यांवाडो, नवीन डिसिल्वा आणि कुटुंब पवित्र कळजावाडो, केविन डिसिल्वा आणि कुटुंब पवित्र कळजावाडो, जॉर्ज डिसोजा पवित्र कळजावाडो, जेसिंता डिसोजा सांबस्त्यांवाडो, क्लॅरिस डिसोजा सांबस्त्यांवाडो. वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां: सांबस्त्यांवाडो, इग्नेशियस पर्पोजा, लिली कार्डोजा, ज्योती कोर्डेरो, हेनरी डिसिल्वा, ऑल्विन डिसिल्वा, मॅक्सिम डिसिल्वा, अनिल डिसोजा, चार्ल्स डिसोजा, फेलिक्स डिसोजा, क्लोरीन डिसोजा, सल्वादर डिसोजा, लॅन्स डिसोजा, स्टॅन डिसोजा, पाउल डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजा, चार्ल्स फर्नांडिस, डेनिस फर्नांडिस, बेनेडिक्टा फर्नांडिस, हिल्डा फर्नांडिस, विक्टर मिनेजस, लाविना मेंडोन्सा, हेलेन लोबो, हेनरी पिंटो, आयवन सल्डाना, मेरी सांगतीस, सेबेस्टियन सिक्वेरा, जॉर्ज डेल्लिस, शर्ली पेरेरा. भगवंत कुटुंबावाडो: रोनाल्ड कार्डोजा, डेनिस डिसोजा, हेलेन डिसोजा, हिल्डा डिसोजा, लुईस डिसोजा, फेलिक्स फर्नांडिस, अल्फोन्स मस्कारेनास, रॉकी मस्कारेनास, लॅन्सी मेंदा, ऑल्विन मिस्कित, वलेरियन मिस्कित, ॲग्नेस मेंडोन्सा, फेलिक्स पिंटो, इग्नेशियस पिंटो, स्टेल्ला सांगतीस, अपोलिन सांगतीस, तेरेजा सांगतीस, ॲनेट सिक्वेरा, डॅनी सिक्वेरा. पवित्र कळजावाडो: सिरिल अरान्ना, जेराल्ड अरान्ना, विक्टर कार्डोजा, लिली कार्डोजा, रिचर्ड डिसोजा, फेलिक्स डिसोजा, जोसेफ डिसोजा, इग्नेशियस डिसोजा, लॉरेन्स डिसोजा, स्टॅन डिसोजा, एग्बर्ट डिसिल्वा, केविन डिसिल्वा, वलेरियन डिसिल्वा, विन्सेंट डिसिल्वा, विलियम मिरांदा, सिल्विया नजरेत, रोनाल्ड पेरेरा, सोफिया पिंटो, जस्टिन क्वाड्रस, आम्ब्रोज रेबेल्लो, इग्नेशियस रेबेल्लो, आयरिन रोड्रिगस, मेरी सेरावो, कैथरीन सिक्वेरा, रोसी डिसोजा, जॉर्ज डिसोजा, वायलेट रेबेल्लो. रुजाईवाडो: जोसेफ अब्रेव, हेलेन डिसोजा, अरुण डिसोजा, लिगोरी डिसोजा, एलिजा डिसोजा, नोएल डिसोजा, रोशन डिसोजा, साइमन डिसोजा, जेराल्ड डिसोजा, विल्फ्रेड डिसोजा, ग्लेन कर्नेलियो, वलेरियन मॉरस, रीटा पिंटो, फेलिक्स वास, तेरेजा वास, मेरी वास, रोशन वास. नित्या दारवाडो: एंड्रू बर्बोजा, डॅनियल कार्डोजा, फ्रांसिस डिसोजा, ग्रेगोरी डिसोजा, रॉकी डिसोजा, मोंते डिसोजा, जेसिंता डिसोजा, रिचर्ड डिसोजा, लीना लोबो, मेरी मिस्कित, बेसिल मिस्कित, एलियास मिस्कित, पास्कल मिस्कित, जॉर्ज मिस्कित, विल्फ्रेड मिस्कित, बैप्टिस्ट पिंटो, लॉरेंस पिंटो, पियूस पिंटो, फेलिक्स रोड्रिगस, जॉन रोड्रिगस, लीना सिक्वेरा, रोनाल्ड तावरो, विपिन फर्नांडिस, विमल मिस्कित.
Sebastian Wado, Benedicta Bernardis and Kutam, Robert D'Souza, Lona D'Souza, Richel D'Souza, Ranil D'Souza, Felix D'Souza, Lita D'Souza, Flavan D'Souza, Harita D'Souza, Zovia Lobo, Neon Lobo, Ronaldo Sanctis, Larissa Sanctis, Rachel Sanctis, Sebastian Siqueira, Henry De Silva, Vinola De Arana, Rohan De Silva, Stephen De Silva, Paul De Souza, Pritesh De Souza, Princita De Souza, Alvin De Silva, Ramila De Silva, Anson De Silva, Stanley De Souza, Lavina Mendonça, Glania De Souza, Vincent Serrao, Priscilla Barbosa, Shayona Barbosa, Sanaya Barbosa, Rochelle Barbosa, Richelle Barbosa, Rihanna Pereira, Richelle Pereira, Pranita Barbosa, Charles Bernardis, Matilda Bernardis, Claudia Bernardis, Clary Bernardis, Lita Bernardis. Nitya Darwado, Neva Jane Barbosa, Dolby Pinto, Nicole Mendonça, Francis D'Souza, Vincent Mesquite, Jacinta Rodriguez, George Mesquite, Rovina D'Souza, Raul D'Souza, Wilfred Mesquite, Irene Mesquite, Wilton Mesquite, Ayola Mesquite, Glenn D'Souza, Vipin Bernardis, Emiliana Bernardis, Eva Bernardis, Vishal Bernardis, Basil Mesquite. Rosa Ivado, Francis D'Souza, Simon D'Souza, Wilfred D'Souza, Joy D'Souza, Vinoda D'Souza, Jesuita D'Souza, Jeshel D'Souza, Ligori D'Souza, Pravin D'Souza, Shaini D'Souza, Prishal D'Souza, Arun D'Souza, Vijaya Kumari, Vian D'Souza, Roshan Vidyavas, Rishan Rinoy Was, Valerian Moras, Cecilia Moras, Ryan Moras, Glenn Cornelio. Bagian Kutmawado, Teresa D'Souza ni Kutam, Prabhakara Baras Cherigar Urpi, Valerian Mesquite. Povit Balzavado, Nishal De Silva, Michelle De Silva, Helen De Silva, Egbert De Silva, Lawrence D'Souza, Vina D'Souza, Leona D'Souza, Levin D'Souza, Irene Rodriguez, Ignatius D'Souza, Catherine Siqueira, William Miranda, Asmita Rebello, Ambrose Rebello, Celine Rebello, Tarun Cardoza, Princeton Nazareth, Princia Nazareth, Valerian De Silva, George D'Souza. Jerome Pintoni, Kutam Nittodi, Walter and Sunita D'Souza Alangar, Juliet Pintoni Kutam Nittodi, Gilbert D'Souza Nittodi.
वाचन तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां. आज पवित्रत्म्या येण्याची दाबाजीक परब. पवित्रोत्मो आमच्या पिरगजीचो शरोती जावन आसा. आज ताच्या मनाक आमी अर्गां मिसाचें बलिदान भेटोवंक एका कुटुंबा भाशेन आमी हांगा जमल्या वसता. तुमकां सर्वांक हे मिसाच्या बलिदानाक हार्दिक स्वागत म्हणटा. आज ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन सर्व पिरगज कुटुंबां बसत आमी मागता. हर एका कुटुंबांतल्या हर एका सन्या बसत परगांवांत आमच्या पिरगेंत आसल्या सर कुटुंबाच्या सन्या बसत प्रायव्हल पिडेस्ता बसत आनी प्रत्येक जावन फेस्ताक वंतिकी दिल्ल्यांचेर मुद्दम दिल्ल्यांचेर स्पॉन्सर दिल्ल्यांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां ह्या मिसाळार आमी मागता. आज थोड्यांनी अर्गां मिसान दिल्यांत ती ह्या परी आसात. अर्गां मिस दिता स्टीवन डिसोजा नित्या दरवाडो, शिल्पा डिसोजा नित्या दरवाडो, सनाया डिसोजा नित्या दरवाडो, फ्रांसीस डिसोजा नित्या दरवाडो, नवीन सांगतीस आनी कुटुंब भगन कुटुंबा वाडो. काजाराच्या दुसऱ्या वार्षिक दिसा देवाक अर्गां दिता जॉयल आनी संध्या सेरावो पवित्र काळजा वाडो. देवाक अर्गां दिता सिस्टर रेन्नी डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. देवाक अर्गां दिता इग्नेशियस डिसोजा आनी कुटुंब पवित्र काळजा वाडो, मरिया डिसिल्वा पवित्र काळजा वाडो, अनिल फ्लोरीन एलन डिसोजा संबस्त्या वाडो, मॅक्सिम वीरा डिसिल्वा आनी कुटुंब संबस्त्या वाडो, रोनाल्ड लुसी सांगते संबस्त्या वाडो, नेविन डिसिल्वा पवित्र काळजा वाडो, केविन डिसिल्वा पवित्र काळजा वाडो, जॉर्ज डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, जसिंता डिसोजा संबस्त्या वाडो आनी क्लॅरिस डिसोजा संबस्त्या वाडो. देवाक अर्गां दिता तांचे समेत तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर ह्या मिसाळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब संभ्रमता. तशेंच आज आमी पिरगस दीस आचरण करता. पवित्र आत्म्याक मान आनी हर्गां पटयता. आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेली बळादीक मिशनरी जावया म्हणलो संदेश दिता. शिसांचेर उज्या रुपार आयिल्ल्या पवित्र आत्म्यान पवित्र सभेक जिवाळ दवरला. तो सत्मो आमची काळजां मनां आनी जिवीत बदलिता, नवें करता आनी आमकां धैर्यान भरता. तशेंच आमच्या पिरगजीच्या सर लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताची दाबाजीक परब आमकां उलो दिता. तां प्रस्तावनांत आयकल्ल्या बरी आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलें एक फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक. आज आमी फिरगजीचें फेस्त आचरण करता आसतना प्रत्येक सण मागया पवित्र सक्तेन भरून आमी हर एकल्यानी आमचें मिसांव करूंक, एक मिशनरी जावन शियोंक. सबार पोटी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी सोम्याची सुवार्ता परगटूंक चलवल्ले खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी मिसाचें बलिदान फावो तरेन भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान शितो तोंडां विसारून वायट नदरांतल्यान बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या दुरतां आनी भुगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदविदा देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थया. देवा आमच्या सर्पदेवर बापा, आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमावरवीं सोर देसा आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परचेक तूं पवित्र करताय. युगा युगांक पृथ्वीचेर पवित्र म्हणजे देणा सुबामपणी वतो आनी जें काम शुभ वर्तमानाच्या परगटण्याचे सुरवेक तुवें आजापणी घडून हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्रत्वाच्या भरलेल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्रत्वाच्या एकपणा जियेता रासवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेसो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकाच दिसाणे कठीण चड वरें आयिल्ले बरी मोळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. चवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड सावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रत्वान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्य प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक समो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कड तडक्क जालो. ते शर्मेले आनी बिजबीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेकार न्हयवे, तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें. आमी हांगा सावन पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोशियांतले, पोंतुसांतले आनी आशियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरियन वंशीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले, क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे. मुझ्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तूं वर्ता. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रत्नांनी भरल्या. तोंड लिपयतना रसना गाबरता. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसन येता. अशें पृथ्वीचेर
तू नोवे करताय आनी संसाराचे रूप नोवे कर तुझ्या सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्रत्मेच्या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मोती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्याची सेवा आमी करता. कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्तातय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. खरी एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्या. कूड एक जाल्यारय संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवानसो दिला. देवाचें उतार हें.
आमकां नेट सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेसू पुनः जिवान चलो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारांत आपून भितर एकठांय जावन आसले तोवळ जेसू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें सोम्याक देखताच शीस संतोशान भरले परत्यान दिसून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात देवाचे उतार है जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो पेंतेकोस्ताच्या दाबाजीक परबे दिसा फिरगजीचें फेस्त संभ्रमच्या ह्या सुवाळ्यार तुमकां सर्वांक बागी पेंतेकोस्ताची परब मागता आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबादारांचेर धाराळ आशिर्वादां वतून दी म्हूण मागता आमी देवस्तुतीचें कॅलेंडर पळयलें जाल्यार आज एक म्हत्वाचो दीस कित्याक पवित्र सभेन आचरण करच्या फेस्तां पैकी आयचें फेस्त एक दाबाजीक परब आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली आज आमी बर्थडे म्हणयेत पवित्र सभेचो बर्थडे ऑफ द चर्च म्हणयेत आनी ह्या फेस्ताचें महत्व आमी पळयत आसतना आमी पळयलें जाल्यार नातालाचें फेस्त संभ्रमत आसतना देव आमचे संगता आसा म्हणलो आमकां संदेश मेळटा निमाण्या शुक्राराचो दाबा जो आमी संभ्रमत आसतना देव आमचे खातीर मरण पावलो तो संदेश आमकां मेळटा पास्काच्या फेस्ता दिसा प्रत्येक सण आमी संभ्रमता देवान कशें मरणाचेर जैत वेलें तें आमी संभ्रमता आनी पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा देव पवित्र आत्म्या मरिफात आमचे सोवें कशें वस्ती करता तें आमी जाणा जाता तें फेस्त फकत 2000 वर्सां आदीं जाल्लें घडीत न्हय आजुनी पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन आमचे संगी वस्ती करूंक आशेता देखून पवित्र सभा आमकां उलो दिता आमची काळजां आमी उक्ती करूंक पवित्र आत्म्याची सकत आमी जोडण घेवंक आनी आमच्या जिवितांत नवीकरण हाडूंक देखून आज आमी फिरगेचें फेस्त संभ्रमत आसतना आमकां हर एकल्या उलो आसा आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले एक फिरगजीचे समुदाय जावन जियेवंक आमकां उलो आसा तुमचे पैकी थोडीं जाणां पुणी इस्रायला गेल्या नासले भगवंत गांव म्हणटा थंयसर आमकां 2 न्हंय पळोवंक मेळटात ह्या सी म्हणटात ह्या सरोवर मेळोवंक मेळटात हांची नांवां आसात एक सी ऑफ गॅलिली म्हणटात ह्या गॅलिलियाचो सरोवर म्हणटात आनी एक डेड सी म्हणटात ह्या मेल्लो दर्यो म्हणटात आनी ह्या दोनी सरोवरांक ह्या न्हंयक एकाच न्हंयता उदक वळटा ते जॉर्दान न्हंयतावन त्या दोनी न्हंयांक उदक वळोवन वता पळयलें जाल्यार ह्या दोनी
सरोवरा विशीं आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. पूण ह्या दोनी सरोवरांची लक्षणां वेगवेगळी. गलिलिया सरोवर आमी पळयलो जाल्यार थंयसर मासली आसा, थंयसर रूख आसात, बोवारी, बागी येवन मासली धरतात, सुकणीं आसात, थंयसर रूख आसात, जिवाळाय आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या सरोवराच्या बोगलेन जेसून मिसांव काम केल्लें, सडाव ताची असाऱ्यां केल्लीं ह्या सरोवराच्या बोगलेनच. आनी ताच्या मिसांव कामा वेळार आमी पळयलें जाल्यार हर एक संगत सडावत त्या व्हडल्या सरोवराच्या बोगलेन केल्ले एक जागे आमकां पळोवंक मेळटात. पूण आनी एका बोगलेन आमी पळयलें जाल्यार मेल्लो दर्यो, हातून मिठाचे अंशा कठीण आसा, चड आसा म्हणटात. म्हळ्यार थोडे म्हणटात वैद्यकीय रितीन चिकित्सक ताजेर संशोधन केल्लें म्हणटात लगभग 10% चड मिठाचो अंश आसा. आनी दर्याच्या मट्टासानी आमी दर्याचे सी लेवलाच्या की लगभग 430 मिटर ते गुंडायर आसा तो दर्यो. आनी थंयसर कितेंच मनजात जियेना, मासली ना थंयसर, ताच्या बोगलेन रूख नात, आनी कितेंच आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमी काले म्हणटा मिनरल्स मस्त आसात, मॅग्नेशियम आसा थंयसर, प्रत्येक सावन पोटॅशियम, सोडियम असले मिनरल्स आमकां पळोवंक मेळटात. आतां सवाल एक उदेता, कित्याक म्हळ्यार दोनी सरोवरांक एकाच न्हंयतां उदक वळोवन वता. एक जिवाळायन भरला सरोवर जाल्यार आनी एक प्रत्येक सावन कितेंच जिवाळाय ना. कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार गलिलिया सरोवराक उदक वळटा आनी थंय तावन तें उदक घेता आनी उदक परतून दिता. म्हणजे त्या सरोवरांतल्यान उदक वळटा. आनी केन्ना आमच्या जिवितांत म्हजे भाव भयणो आमी कितें देवान दिल्लीं तालेंतां आसात, पवित्रत्वाची फळां कितें आसात, मोग, संतोश, समाधान आमी जियेता आनी आमी हेरांक दिता. आमचे थंय ती जिवाळाय आसा. पूण मेल्लो दर्यो पळया की तें उदक मात्र घेता, थंय तावन उदक खंयसरी वळना. देखून थंयसर कसलीच जिवाळाय ना. केन्ना आमच्या जिवितांत आमी आमच्या सुविशान चिंताव, आमच्या जिवितांत राग आसा, मोसोर आसा, हगे आसा, असल्यो संगती बरोवन आसात, पवित्र आत्म्याचें थंयसर प्रेरण ना, तेन्ना आमचें जिवीत मेल्ल्या दर्या बरी जाता. आमचे थंय कुसाडाय सडटा, क्रमेण थंयसर घाण पडटा आनी थंयसर कसलीच जिवाळाय उरना. देखून म्हजे भाव भयणो आज आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता आसतना आमकां उलो आसा, आमी जिवाळायन बरोवंक, पवित्र आत्म्याची फळां कितें आसात ती आमच्या जिवितांत प्रत्येक सावन आमी जियोवंक आमकां उलो आसा. आयचें पयलें वर्सा आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा तेदों एकाच एक कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मोळबार तावन एक ताळो आयकलो आनी ते बसून आसल्या त्या घरांत तो भरलो म्हणून. म्हळ्यार खंयसर पवित्र आत्मो आसा थंयसर ती जिवाळाय आसा. कित्याक जिवाचो आत्मो तो आनी तो आमची काळजां जागी करता, आमचो भावार्थ तो जिवो करता, आमचें बें तो नपयस करता, आमची मनां तो उस वाडयता आनी सादे मनीस समेत धैर्यान ते भरतात. आमी सुवार्थ आयकली, सुवार्थ आमी पळयली जाल्यार आपोस्तल दार घालून भितर बसुल्ले. सवाल कित्याक? थंयसर ताणें चिंतलें तांचो भरवोसो कितें आसलो सगळो आखेर जाल्लो. ताणें चिंतलें मेसिया येतलो, आमकां सोडवून हाडटलो. ताणें सबार आमी एक दीस ताच्या सांगाता मंत्री जातले तसली सबार स्वप्नां तांकां आसलीं. पूण जेजूच्या मरणा सोबें सगळीं तांची स्वप्नां आखेर जाल्लीं, भरवोसो तांचो आखेर जाल्लो. निराशा तांच्या जिवितांत भरिल्ली. आज आमी पळयलें जाल्यार सबार जाण आयच्या दिसाय बागेल घालून बसतात तांच्या जिवितांत. कित्याक निराशा चडल्या, आकांत चडल्या, सबार जाण मादक व्यसनाचे गुलाम जाल्यात, भरवोसो ना. आनी असल्या परिगतीर जेजू येवन आमकां म्हणटा शांती तुमकां. कशें ताणें आपोस्तलांक सांगलें आमकांय तो आमच्या जिवितांत येता आनी म्हणटा शांती तुमकां. आनी केन्ना सोम्याची शांती आमच्या सोम्या आसा. आमी खंडीत जावन आमच्या उणेपणांतले आमच्या कश्टांत जावन आमी भायर येवंक आनी सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक शकतले. हांव आमी पळयलें जाल्यार आपोस्तलांचें जिवीत पळया की ते बियान तरतरोन गेल्ले.
तांच्या मदें पेद्रून जेजूक नेगार केल्लें, तोमास जेजूचेर दुबाव उरलो आनी उरलेशीच भियान धांवुरलें. पूण तेंच पेंतेकोस्त उपरांत कितें घडटा, ते धैर्यान भरतात, ते भियान तरतरले सुवार्थचे प्रसंग जातात, सुवार्थ परगोटूंक लागतात, अस्कत शीस आशिल्ले ते बळाद एक आनी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जातात. पेद्रो धैर्यान सुवार्थ परगट करता आनी साबार जाण त्याच दिसा पवित्र स्नान घेतात. म्हजे भाव भयणो, पवित्र सगळ्यात पळया की आमकां जिवान भरता, धैर्य दिता आनी बळ दिता. आनी पवित्र सभा त्या दिसा अस्तित्वाक आयली, एक जिवो समुदाय जालो म्हणटात. म्हळ्यार पवित्र सभा सगळ्या क्रिस्ताच्या जिवितांत अस्तित्वाक आयली, पूण पेंतेकोस्ताच्या दिसा एक जिवो समुदाय, या दिसतो समुदाय जालो, विजिबल कम्युनिटी म्हणटात. म्हळ्यार त्या दिसा तावन तांणी उक्त्यान क्रिस्ताक पाटलाव करूंक प्रारंभ केल्लें. आमी पोरनो सल्लो पडलो जाल्यार थंयसर आमकां बाबेलाचें बुरूज आमकां पळोवंक मेळटा. त्या दिसा बासा मोरिफात तांच्या मदें कालें वांटे फांटे जाल्ले. एकल्यान सांगिल्ली भास आनी एकल्याक समजनातली देखून त्या दिसा बाबेलाच्या बुरुजांत तांच्या हंकारा वरवीं थंयसर वांटे फांटे जाल्ले. पूण पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तल उलयतले भास दुसरी दुसरी आसली, पूण हर एकल्याक ती भास समजतली. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता. आमच्या जिवितांत कितें आसा, उणेपण आसा, कितें अस्कत काय आसा, ह्यो सगळ्यो संगती आसल्यार पवित्र आत्मा आमकां सांगाता हाडटा. आमी पळया गे, पवित्र सभा हांगा आसा, कोडयाळांत आसा, भारतांत आसा, सगळ्या गांवांत आसा. आनी ह्या पवित्र सभेंत विविध संस्कृती आसात, विविध भासो आसात, विविध रितीचे व्यक्ती आसात, विविध रितीचे तालेंताचे मनीस आसात. पूण जाल्यारय पवित्र सभा एकच. कारण कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मा थंयसर वस्ती करता आनी आमकां तो एकवटायता. थोडे तेंपा आदीं एकलो मनीस गांवांत हांव भायल्या गांवाक प्रत्येक सावन बागेवन गांवाक पॉयंट करन गेल्लो खंय. आतां मस्तो ट्रॅव्हलाचे ग्रूप आपण उरतात तेंगे. आनी थंयसर वता आसतना बासार ते पॉयंट करतले, एका गांवांत हांव आनी एका गांवाक. आनी थंयसर 2 गांव आसात. एक सडा तो जुदेवासचे गांव इस्रायल, आनी उरले अरब्याचे अरब आसात, त्या गांवांत पॉयंट करतले. आनी बसार पॉयंट करता आसतना एक व्हडलो बसार एक बोर्ड घाल्लो आनी गांवच्या मनशाक तांची भास येनातली. भास जुदेवाच्या गांवांत इस्रायलांत पॉयंट करतले. आनी तो मनीस थंयसर आशिल्ल्या गायडा लागीं विचारता, ह्या बोर्डान कालें बरोवन आसा म्हणून. आनी तेन्ना तो मनीस गायड ताका जाप दिता आनी म्हणटा, ह्या भास हांगा ह्या बोर्डान अशें बरोवन आसा, हे जुदेवाचें बस, जुदेव ह्या बस्साचे धनी, दयेकर्न पातोर उडयनाकात म्हणून तातूंत बरोवन आसलें खंय. उपरांत बस जुदेवाचो गांव सोडनो अरब्याच्या गांवा वता आसतना ड्रायव्हर आयलो खंय. तो बोर्ड ताणें काडलो आनी एक बोर्ड ताणें दवरलो. गांवच्या मनशाक आसक्त, आतां कालें बोर्डार बरोवन आसा म्हणून. आनी परतून ताणें गायडा लागीं विचारलें, ह्या बोर्डान कालें बरोवन आसा म्हणून. आनी तेन्ना तो गायड ताचे लागीं म्हणटा, ह्या बोर्डान कशें बरोवन आसा, हे अरब्याचें बस, अरबी ह्या बस्साचे धनी, दयेकर्न पातोर उडयनाकात म्हणून. पळया गे म्हजे भाव भयणो, ते तांच्या फायद्या खातीर अशें बस्सार बोर्ड घालून दवरतले, कित्याक तांकां लुकसाण जावं नजो म्हणून. सवाल म्हाका आनी तुमकां, आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी म्हण कशें सांगचें. आमी एक व्हडलो बोर्ड घालचो की हांव एक क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी म्हणून, या हांवें एक व्हडलो कुरीस घाल्यार, गोमट्यान कुरीस घाल्यार उरल्यांक कळटा की हांव क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी म्हणून. या हांव आयताराच्या मिसाक येता देखून हांव क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी जाता गे. या नोवेनाच्या मिसाक आयलो देखून हांव क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी जाता गे. म्हजे भाव भयणो, अशें सवाल आमी नियाळचें गरजेचें. कित्याक पवित्र आत्मो पवित्र सभेन सदांच वस्ती करता आनी आमी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान भरलेले फिरगत समुदाय जावंक आमकां उलो आसा. आनी आमी पळयलें जाल्यार म्हजे भाव भयणो, पवित्र सभेचें चरित्र पळयलें जाल्यार पवित्र आत्म्याचो उडास इल्लो उणेंच तुमच्या फिरगतीचो पात्रो पवित्र आत्मो देखून आमी सदांच उडास काडटा. पूण
आमी पवित्र सभेची चरित्रां पडलीं जाल्यार पवित्र आत्म्याचो उडा आशिल्लो उणेंच म्हणयेत. कित्याक देवा बापा विशीं आमी सदांच आमी उलयता, देवा लागीं मागता, जेजूचो आमकां वर्तो मोग आसा. पूण पवित्र आत्म्याक मस्तपटी आमी व्हडलें मान दिल्लो आमकां पळोवंक मेळना. पूण आमी पळयलें जाल्यार पवित्र आत्मो पवित्र सभेन सदांच वस्ती करता. आमकां तो ताच्या देण्यांनी नेटयता, ताच्या फळांनी आमकां भरता आनी आमकां उलो दिता आमची जिणी ताणें दिल्ल्या फळां सारकी आमी जियोंक. देखून म्हाका भाव भयणो, आज आमी ही परब संभ्रमून घरा वेता आसतना 3 संगती आमी उडासान दवरया. पयली संगत आमी खंयचेंय काम आमी आराम करता आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया, ताका आमचो आदार जावंक, आमच्या जिविताचें हर एक काम पोंताक पावंक तो आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. त्याच पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जावंक जाय. मस्तपटी पळयात, आमी हांगासर मिसा येता, थोडे फावटी आमकां अनुभवूच जायना देवाचो. बसल्या उठल्या आमी सकडी आयल्या आमी क्रिस्त प्रसाद काण गेलो, देवाचो अनुभव नासतनाच आमी उठोन चलताच रावल्या. दैवीक अनुभव आमकां हर एक फावटी जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां गरजेची. प्रत्येक सण पवित्र आत्म्या लागीं मागया, आमचें कुटुंब एक बरें कुटुंब जावच्याक, माया मोगाचें कुटुंब जावच्याक. दुसरी सांगात, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकल्या बरी पवित्र आत्मा आमकां विविध देण्यांनी भरता. थोड्यांक शिकोवचें देणें, थोड्यांक सेवा दिवचें देणें, थोड्यांक गायन करचें, थोड्यांक आदार दिवचें, थोड्यांक मौनपणी मागणें करचें देणें. विविध देणी पवित्र आत्मा आमकां दिता. आनी फिरगेचें आमी जियेत आसतना आमची हर एकल्याची देणी आमी वापरूंक आसा. म्हणजे पवित्र सभेंत आसल्या हर एका भावार्थ्याक एक देणें आसा आनी प्रत्येक मिसांव आसा. देखून आमी म्हणूंक जायना आमचो उपाध्यक्ष या गुरुकार आसा न्ही तो काम करता बा, हांवें एकल्यान करनातल्या व्हडलें कांय बदलावण जायना, तशें म्हणूंक जायना आमी. कित्याक पवित्र सभेंत आसल्या हर एकल्याक एक मिसांव आसा. जावंक पुरो आमचो इल्लोसो वावर, जावंक पुरो आमचो सडीत वावर, आमी हर एकल्यांनी हाताक हात दिवन वावुरता, तेन्ना आमचो फिरगत समुदाय जिवाळ जाता. आनी दुसरी सांगात म्हजे भाव भयणो, पवित्र आत्मो आमकां एकवटान भरता. आमचें थंय आसलें उणेपण, आमचें थंय आसलो मनाभेद कितें आसा तो सर्व पवित्र आत्मो गूण करता. मस्तपटी आमची कुटुंबां पळया गी, कुटुंबांत दादल्या आनी स्त्रियां मदें मस्तपटी उलोवणें ना. ल्हान ल्हान कारणां खातीर वर्सां वर्साचो राग आमी दवरता. भुरग्यां आनी वडिलां मदें सारको संबंद बरो ना. मस्तपटी घरच्या मालगड्यांक आमी सोगतो मान दिना. शेजाऱ्यां मदें मस्तपटी ल्हानशा जाग्या खातीर कितल्या कितल्या वर्सांचो राग दवरनासा हांव. आनी असलें मनभेद, असलें कितें वांटे फाटें जाल्लें जिवन आसा पवित्र आत्मा गूण करता. देखून पवित्र आत्मा आमकां एकठार हाडून येता. आनी ह्या पवित्र आत्म्या लागीं प्रत्येक सावन मागचें आमी गरजेचें. आनी माणें पवित्र आत्मा आमकां सुवार्ता परगटूंक उलो दिता. म्हळ्यार आज आमकां जेजून सांगली ती सुवार्ता सांगली उतरां आसात, तुमी वसा आनी सुवार्ता परगट करा. आनी सुवार्ता परगट करूंक कोण आमकां आदार? पवित्र आत्मा आमकां आदार. देखून नावार्थीक देवशास्त्री लुई बुयर म्हणटा, केन्ना आमी मिसाच्या बलिदानाक येता, आमी एकामेकाचो पेलो जावन येता. म्हळ्यार आमी पेट्रोल बंकाक गेल्या, थंयसर पयशे दिले, पेट्रोल घालो आनी चलताच रावल्या. म्हाका आनी त्या पेट्रोल बंकाचे संबंध ना. तशें न्ही मिसाच्या बलिदान येवचें म्हळ्यार आमी हांगा आयल्या, देवाचें उतर आयकलें, क्रिस्त प्रसाद सेवलो आनी चलताच रावलो, कितें संबंध नासतना. तशें न्ही. कित्याक आमी हांगासर आयिल्लो एकामेकाचो पेलो जाता. म्हळ्यार आमी मिसाचें बलिदान आतां मिसाचें बलिदान आखेर जायना, एका गांठ्यान तें आखेर जायना. बगार मिसाचें बलिदान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितां आमी जियोंक आसा. म्हळ्यार आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी आमी सुवार्ता परगट करूंक आसा. जावंक पुरो आमचें एक मोगाचें उतर एक सुऱ्या मनशा सांगता आमी करशिल्लो थोडो वेळ, जावंक पुरो कोणी एकलो एक सुरपणान आसा, बेजारायन आसा, सांगता आमी मौनपणी सांगता बसुल्लो तो वेळ, ल्हान ल्हान संगती आमी व्हडा मोगान करूंक आमकां उलो आसा. तर मुखाचे भाव भयणो, आज आमी पवित्र आत्म्याची परब संभ्रमता आसतना एक बरें फिरगस कुटुंब बांदचें जाल्यार आमी एकामेकाक प्रत्येक सावन हाताक हात दिवन वावुरचें गरजेचें. आनी केन्ना आमी अशें वावुरता, आमची देणी वापरता आनी एकामेकाच्या गरजांक पावता, आमचो फिरगस आमचो वाडो खंडीत जावन बरो जातलो, देवाच्या कृपेन भरलो जातलो. आनी हर एक सक्रामेंत घेता आसतना
पवित्र आत्मो थंयसर हजर जाता आनी आमकां कुरपे नेटयता. आतां ह्या आल्तारीर आमी प्रत्येक सावनो तसो पवित्र आत्मो उंडो आनी वायन आसलो जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता. त्या वेळार मागया आमची कुटुंबां प्रत्येक सावनो पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावं दी आनी आमी हर एकल्यानी ताच्या उतरांक सुम्याच्या सुवार्थेक आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी साक्ष दिवंक तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवन दी. आमेन. त्रिएक देवा ते आमचो पवार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्पतदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेसू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सुरवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताकाल कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी गेल्ल्याची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रासवडके कशे बोटो आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीव दिता तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकेच्या बक्षांच्या खातीर एक पवित्र सण आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी तो आयकता म्हणल्यार बरवशान आमची प्रार्थना सुम्या समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा तुझे राज परगटो वावरच्या पापा साहेबांचेर सर बिस्पांचेर याजाक आनी धार्मीक भावा भयणींचेर तुजी भरपूर बेसावां घाल. पवित्र आत्म्याच्या बळान सुवार्थेक साक्षान जियो तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय सरकारी अधिकारी पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून खोटेपण सांडून निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करूंक तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर उपेग करूंक तांची मोतूच बडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तांच्या शिकपाक जाय जाल्ली बुदवंदाय आनी जाणवाय फावो कर. तांचे जिणेंत यशस्वी आनी प्रगती जोडतना सदांच नीट वाटेन सोमकूंक आनी बरो फुडार बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पेंतेकुस्तेचे हे परबे दिसा पवित्र सभेचो जल्मादीस संभ्रमतना पवित्र सभेक स्वार्थ प्रकट करूंक तुज्या पुताचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक तांकां सागसावन जिवंक युवा जाणांक तूं विंचून काड आनी तांकां तुज्या पुता जेजूचे मिसांव मुंदारून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायमतांक तशेंच वेगवेगळे पिढी वरवीं शारिरीक तशेंच मानसीक जावन कश्टोवच्या भाव भयणीक तुका समर्पिता हांव. सुम्या तांचे कश्ट हाळू कर सोंसणीकाय धैर्य आनी बरवसो चडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे युकरिस्ताचें बलिदान आमकां आत्मे घटाय दिवचें जिणेंत बदलावन हाडचें पेंतेकोस्त जावं दी. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर आनी स्विकार करचो कुमगार आमचे ते नवेपण तशेंच आध्यात्मीक बदलावन हाडून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी सर पिरगसगरां आमचो पात्रोन पवित्र आत्म्याक मान कर पिरगस दीस आचरण करता हांव. आमच्या मोगाळ विगार बापांचेर मिसाच्या प्रधान याजक बापांचेर सहा पेटोवणी केल्ल्या याजकांचेर तशेंच धार्मीक भाव भयणीचेर तुजी दाराळ बेसावां घाल. तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर कुटुंबांतल्या सर संद्यांचेर परगांवांत आशिल्ल्या भाव भयणीचेर प्रायवंताचेर भुरगीं आनी युवा जाणांचेर
आनी पिडेस्तांचेर तांचेर तुजी पवित्र आत्म्याची धराळ बेसावांक घाल म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मावून रावन आमचे खासगीर खातीर मागया. मुगाळा सगळे जबाब उसारल्यान ती मागणी आनी आमच्या काळसाची अत्रेक आमी तुका भेटयता. तुजी कशी वयता तें सर आमकां मेळा अशें कर. आमी हर एकल्यानी पवित्र सक्तेन बरोवन ताची फळां सारकी आमची जिणी जावंक आनी आमी पवित्र बरोलो एक बरो फिरगल समुदाय जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सद्देवा मानता असलें जावं म्हण मागात. ओ मगाळ बापा, तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गोटो आमी दिसान दिसाक एक वळखून तांचो फावो ते परी वांटो घेवंक पावो. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचें नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपिता आनी ससनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयलीं. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी आस्काचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबार्थ उसारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या बसांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबा निरंतरे गायता तुजे मुखार. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजें तावनो जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन असतम ते पर्यान एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परेन जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाट तसो गोटो परगटुया. Jesu
आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणा असो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणा असो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजां हें जिवीत आनी पवित्रपण तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सश्टेक दान तो आमकां करूं आनी सदैवची माई भोव भगेवन हांव कार मरेच्या तुज्या पती भगेवन सुजेक तुज्या भगेवन दादूच्या आनी वैभव रक्षकच्या आनी समेज भक्तां सांगता तूं हे वेंचून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो ताच्या विणेन साथ आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या बागे बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरो तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी जगेश्टकातील ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक गजोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणोया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रास आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमचो सुरवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोश नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो माया मोगसो आनी एकवटसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शेणे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी तूं द्रवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्याने तूं भरताय तर तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतां घेतलेल्या आत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे राज चलो आनी चडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोवंक आमी मागता तुज्या पुताचे सोचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो देव बाप उसवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या शिसांची मना पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद देव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडोव आनी ती आपल्या प्रकाशान पचळीत करो एकच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगळ्यो वेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करू आनी ज्या रुपाक ज्या बापाक तुमी आतां बरवशनात रेखतात ताका रूप रूप तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताच्या देन तुमकां धाडटा स्पेशल स्पॉन्सर केला मनाची बात पहिले बँड स्पॉन्सर आज लग्नाचं दुसरं वार्षिक दीड आचार करतात जॉय आणि संकेत सराव उपयोग करतात उल्हासिता आणि वाद विनंती करतात उल्हासिताने देवाच्या केला वेदिक जाल्यांत नांव नाका म्हूण सांगलां एका भक्तिकान संबसत्या वडो थंय उपकार आवडटा फेस्ताक दान विनोला आरान संबसत्या वडो 10,000 रुपये दिल्यात ताणें येवन वाती वरती आमच्या व्हडल्या फेस्ता टायमार कोंपरीच्या आयतारा आनी केदाळय वापरूंक पुरुषावाक कलर कॅन्डल स्टँड्स 300 कलर कॅन्डल स्टँड्स मना ती बाप रिचार्ड क्वार्टर्स आमकां केरळांतून धाडयल्यात ताका स्पॉन्सर जावन आसा मेरी सेरावो पवित्र काळजावडो मेरी सेरावो पवित्र काळजावडो ताणें येवन ही वात व्हरची हेर दान दिल्ली राहुल डिसोजा नित्यादरवडो 5,200 रुपये राहुल डिसोजा साऊंड सिस्टम सांस्कृतिक कार्य मागीर हॉलांत सांस्कृतिक कार्य सगळे साऊंड सिस्टम स्पॉन्सर केला सेलिन रॉच JJR इव्हेंट्स संपिगे जेवणाक स्पॉन्सर ताणें नांव सांगचें नाका म्हणून दुकराम आसा 10,000 रुपये ताणें स्पॉन्सर केल्यात नांव नाका एक भक्तीक संबसत्या वाडो एक भक्तीक संबसत्या वाडो 10,000 रुपये मागीर फुलांची ताणेंच त्या भक्तिकान दिल्यात संबसत्या वाड्यात हांव जेवणाक इडल्यो स्पॉन्सर केल्या रॉबर्ट डिसोजा आमचो पिर्गेचो उपाध्यक्ष संबसत्या वाडो देव बरें करूं फादर प्रवीण आतां उबी रवया निमाण्या गीत Moga
मोगाचनो सोमेस्तांक देव बरो दनपार. पिरगस म्हणले पवित्र सभा आनी पिरगजेचो मुखेली विगार बाप आमचो गवळी. आमी सर्व विगार बापा सांगता एका कुटुंबा भाशेन भोव आपुरबायेन माया मोगान भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आज पिरगजेचो दीस आचरण करूंक हांगासर जमल्या. तुमचे लागीं विनंती आसा हांगासर बसका आसात स्विकार करूंक सोमेस्तांनी बसका स्विकार करच्या उलो दिता. मोगाचेनो ह्या संतोशाच्या कार्यांत आज जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक येवकार मागून ह्या वेदीक मानाच्या सैऱ्यांक हांव हांगासर उलो दितां. आमच्या ह्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसात आमचे सोमेस्तांचे मोगाळ विगार बाप मानादीक बाप विन्सेंट डिसोजा. तशेंच मुखेल सैरे आसात आमचे मोदे प्रधान याजक जावन आशिल्ल्यास मानादीक बाप प्रवीण सल्डाना, पिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री रॉबर्ट डिसोजा, कार्यदर्शी गवळी परिशदेची श्रीमती सुनीता डिसोजा. तशेंच हे सगळे पिरगज दिसाक कुमो केल्ले 4 संघटन आसात. विशेष रितीन 3 संघटनांनी सगळे गेम्स हे हर एक कार्य मांडून हाडलें आसा. आयसीएमाचे अध्यक्षीण कुमारी जॉयलीन, तशेंच कॅथोलीक सभाची अध्यक्षीण श्रीमती प्लेवी मिस्कीत, श्री संघटनेची अध्यक्षीण श्रीमती मेवीस मिस्कीत, सांविशेन पावल सभेचो अध्यक्ष श्रीमान स्टॅनी सिक्वेरा हांकां सगळ्या आमच्या 22 आयोगाचो अध्यक्ष श्री रॉकी मस्करिनस हांणी वेदीक आपणाडूंक हांव उलो दितां. मोगाच्यान आमी जोरान ताळयेच्या वासान ह्या मानाच्या सैऱ्यांक आमी येवकार मागचें. पवित्र आत्मो आमचो पात्रोन आनी आज आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्याक मान करून आयचो दीस विशेष मोगाचो न्हू. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्व पिरगस घरां एकच हांगासर ल्हान व्हडां ग्रेस दुबळो तो हो म्हणना सक्कड एका कुटुंबा भाशेन माया मोगान पवित्र आत्म्याची साथ देणी आपणावन हो पिरगजेचो दीस आमी आचरण करते आसा. पयल्यान पयलें आमी तेच धन्य देवाक अर्गां दिवया आनी आतां आमची गायन मंडळी एक प्रार्थना गिता द्वारे ह्या कार्याची सुरवात करते आसा. मोगाचेनो आमी एक घडी उबे रावचे ह्या प्रार्थना गितांत भाग घेवंक उलो दिता. मोगाचेनो रुचीक जेवणाच्या की सोमेस्तांक मोगान येवकार मागचें चड बरें खंय.
खंडीत जावन आमी सर पिरगेसकारांक आसांव ह्या वर्त्या संतोशाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या समेस्तांक येवकार मागच्याक मुखार येता पिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री रॉबर्ट डिसोजा. देव बरो दीस तुमकां सर मोगाच्यानो. आज आमकां संपिगे पिरगसकारांक वत्या संतोशाचो दीस. आज आमी सर संघटना मेळोवन पेंदेकुस्ताचें फेस्त आनी पिरगस दीस मिसाच्या बलिदान भेटोवन पवित्र आत्म्याक मान आनी अर्गां भेटयलीं. तशेंच आतां सभा कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक म्हाका वत संतोश भोगता. ह्या कार्याचें अध्यक्षस्थान घेतलां आमच्या पिरगेजेचे मोगाळ विगार बाप विन्सेंट डिसोजा. आनी आयचो दीस पिरगस दीस आचरण करूंक तांचो सहकार मार्गदर्शन आमकां वर्त्या मोपान पिरगसकारांक तांणी दिलां. फाटल्या 3 म्हयने जावन तयारी करूंक तांणी आमकां मार्गदर्शन दिलां आसता हो दीस आज यशस्वी जाला. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान घनाचो मानाचो अभिमानान स्वागत करता. मोगाचेनो आमकां पिरगजेचो उपाध्यक्ष रॉबर्ट डिसोजा गुलाब दिवन येवकार मागोवंक उलो दिता. मोगाचेनो तुमच्या ताळयो पावोंक नात. खंडीत जावन विगार बापान सगळे ह्या कार्याचे रुवारीते बोवा पुरबायन तांणी मांडवळ करण आज पिरग दीस जायतो आसा. वेरेर मुखेल सैरे सावन हजर आसात जेप सेमिनाराचे प्राध्यापक बाप जॉय प्रवीण सडाना. तांणी आयचे मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलें ते आनेगुड्डेचे तांकां संपिगे पिरगसकारा तर्फेन विगारा तर्फेन मानाचो आनी गौरवाचो स्वागत मागता. मनादीक बापांक श्रीमती ग्रेसी डिसोजा हिने गुलाब दिवन येवकार मागच्या उलो दिता. वेळीर हजर आसा आयचें कार्य बऱ्या रितीन आचरण जावंक सहकार दिला आमच्या पिरगेजीच्या गोवळी परिशदेची कार्यदर्शी तशेंच सामोस्त्या वाड्याचे गुरकान श्रीमती सुनीता डिसोजा हिका जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान अभिमानान स्वागत करता. तांकां क्लॉडी फेर्नांडीस आनी गुलाब दिवन येवकार मागोवंक हांव उलो दिता. मोगाचेनो क्लॉडी फेर्नांडीसाकी विशेष ताळयो दिया. खंडीत जावन आमच्या सगळ्या पिरगजेचें तो मिडिया सगळें बॅनर्स हर एक बऱ्यान करन आसा. खंडीत जावन येस वेलकम श्रीमती सुनीता डिसोजा. तशेंच वेदीर हजर आसा मानेस्त रोस्की मस्करिनस पिरगजीच्या 22 आयोगाचो संयोजक. तो सदांच आमकां सहकार दिता. ताका तुमच्या सर्वांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता. हांगा श्रीमती सिसिलिया हिने गुलाब दिवन येवकार मागच्याक हांव उलो दिता. तशेंच वेदीर हजर आसा कॅथोलीक सभेची अध्यक्षीण मानेस्तीन प्लेवी मिस्कीत. हिका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. हांकां मानेस विल्फ्रेड मिस्कीत आनी गुलाब दिवन येवकार मागच्याक हांव उलो दिता. आयच्या कार्याक वेदी सोबयल्या श्री संघटनेचे अध्यक्षीण मानेस्तीन मेविस मिस्कीत हिकाय तुमच्या सर्वांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता. हांकां मानेस रवी सिक्वेरा आनी गुलाब दिवन ह्या कार्याक येवकार मागच्याक हांव उलो दिता. वेलीर हजर आसा आयशिवायमची तालेंजोल अध्यक्षीण कुमारी जॉयलिन कडेरो. ही सगळ्यांकी सहकार मार्गदर्शन दिता. तिका तुमच्या सर्वांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता.
विनंती करता मानेस रोशन फर्नांडीस आणि मुखार येवचे आयसे म्हजो सजय कितो सजयता कंडी जावन तो वावर दिवन आसा कंडी जावन ताका बरें मागता ताका येवकार मागच्या उलो दिता जोरान ताळयांचो आवाज. दुबळ्या धाकट्यांचो सेवेक नावडलेलो संघ जावन आसा साविशेन पावस सभा. हाजो अध्यक्ष मानेस स्टेनी सिक्वेरा ह्या वेदीर हजर आसा. ताका तुमच्या सर्वांच्या नांवी मान असो गौरव असो स्वागत मागता. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಿಸೂಜಾ तिने मुखार येवचे गुलाब दिवन येवकार मागच्या उलो दिता. तशेंच हजर आसात बाब हेनरी डिसोजा ते बिहारान सेवा करतात. तशेंच मायगांवांत ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता. आमकां उलो दिता श्रीमती सुनीता डिसोजा तिने सगळ्या धर्मीक भावांक येवकार मागच्या गुलाब दिवन. तशेंच आनी एकलो पाद्र आमच्या मुखार आसा फादर प्रितेश मिस्कीत ते हांगासर हजर जाल्यात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता. तांकां ब्रदर जॉयल आपयता मुखार आपयता ताणें गुलाब दिवन येवकार मागच्या कंडिसा ब्रदर जॉयलाक एक ताळयो दिया. तशेंच हजर जाल्यांत धर्म भयण्यो तांकांय हांव स्वागत मागता. विनंती करता श्रीमती लोना तिने मुखार सज्जे सिस्टरीक गुलाब दिवन येवकार मागच्या उलो दिता. हांव स्वागत मागता पांचवाड्याच्या गुरकरांक आनी वाड्याच्या प्रतिनिधींचो फिरगस दीस आचरण कमिटीच्या संध्यांचो स्पॉन्सर दिल्ल्यांक दान दिल्ल्यांक बैला ब्रिगेडीन जावन आयिल्ल्या सैऱ्यांक ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या फिरगस कुटुंबाच्या सर सान्यांक कोयर पंगडाक तशेंच धर्मीक भयणींक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत म्हणून म्हजी स्वागताचें उतर आखेर करता. देव बरें करूं. मोगाचेनो सर्वांक काळजाच्या गुंडायतावन येवकार मागल्या मानेस रॉबर्ट डिसोजा हांकां श्रीमती अमिता तिने गुलाब दिवन येवकार मागच्या हांव उलो दिता. मोगाचेनो ताळयांचो आवाज. जेजू संवसाराचो उजवाड आज आमी दिवो पेटोवचें सर्वांक संतोश हाडच्याक आमी एकामेका उजवाडान जियेवया. वो दिवो आमकां सगळ्यांक एकामेका आदारसूंक सुदारसूंक आदार खंडिसावन उजो वयर पेटता म्हळ्यार सगळे आमी काळोखांतावन उजवाडाक आमचे फिरगस कुटुंब आनीक बळिश्ट जावच्या का वेदीक असल्या सर सेल्या लागीं विनंती करता दिवो पेटोवन कार्याची सुरवात करच्या. ताळयो दिया मोगाचो न्हू.
समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचे न्हू आमच्या ह्या संतोषान आमचे मोदे आसात मानादीक बाब प्रवीण सल्डाना आनी मुखार सरचें आपल्या आमकां समेस्तांक उद्देशून 2 उतरां उलोवच्या उलो दिता. केन्ना फिरगस कुटुंब सांगाता येता थंयसर आमकां एक पोट पळोवंक मेळटा आनी आमी हाताक हात दिवन वावुरता. तुमी सकाळीं ऑलिंपिक्सा विशयी आयकलां आसतलें, पूण ऑलिंपिक्सा उपरांत स्पेशल ऑलिंपिक्स म्हूण करतात. म्हळ्यार कुडींत कोण उणेपण आसा तसल्यांक ऑलिंपिक्सा बरीच स्पर्धे चलयतात. आनी 1970 आनी 1996 इस्वेंत सियाटलांत हें स्पेशल ऑलिंपिक्स चलोवन आसलें आनी थंयसर मोतींत कोण इल्ले अस्कत आसात तसल्यांक प्रत्येक सावन थंयसर धांवोंक म्हणून रावयल्लें. आनी अशें 100 मिटर धांवोंक आसलें आनी थंयसर ताणें बुलेटाचो सावंड येता आनी ते धांवोंक सुरू करतात. आनी धांवता आसतना एक ल्हानशें चेडूं भुरगें मुखार दांटोवन आड पडटा आनी ते रडोंक सुरू करता. उरले पुरो धांवतात आनी ताणें रडल्लें पळोवन 2 जाणां भुरगीं फाटीं पळयतात आनी तीं धांवचें रावयतात. चडावत कालें पळयात स्पर्धे म्हणटा आसतना म्हाका पयलें प्रायज मेळचें म्हणली आशा सगळ्यांकी. पूण तीं भुरगीं तें रडल्लें पळोवन फाटीं येतात आनी त्या भुरग्याक पडुल्ल्या भुरग्याक उठयतात आनी सांगता तीं हाताक हात धरतात आनी सगळां सांगता तीं चलतात आनी अखेरेची लायन सगळां ओट्टूक उतरतात. आनी तेन्ना थंयसर त्या सियाटलाच्या स्टेडियमांत मस्त जण हजर आसले. एक बोर सगळ्या हेटी उबे रावतात आनी थाळयो पेटतात. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यांनी सगळ्या संवसाराक एक अपुरबायचें लिसांव शिकयल्लें. लिसांव कित्याक म्हळ्यार केन्ना आमी हाताक हात दिवन चलता आनी वावुरता आमी सगळ्यां जिखता म्हणून. आनी हें लिसांव खंडीत जावन फिरगस संभ्रमता आसतना आमकां भोव सकाळीक म्हणयेत. कित्याक फिरगस कुटुंबांत याजाक आसोवें धर्मीक आसोवें सर लायक भाव भयणींनी आमचो वावर आमी करता आसतना आमची फिरगस जिवाळ जाता. आनी हाका साक्ष तुमी गेले त्या 3 म्हयन्यांनी केल्ली तयाराय आनी आज एक तें फिरगस दीस जावन संभ्रमचो हो संभ्रम. आनी केन्ना फिरगस कुटुंबांत बरेपण आसा एकामेकाक सोड धोड करता आनी आमी सांगता येता आनी आमचें बरें मन दाखयता. फिरगस जिवाळ जाता आनी हाका साक्ष तुमी दिल्लो आनी हें मांडून हाडलो संभ्रम. तुमकां सर्वांक परत एक फावटी हांव सर बरें मागता आनी आमची फिरगस जिवाळ जावं दी आनी सक्रीय रितीन आमी सांगता येवन वावुरया. आनी ह्या जाका सांगा बापा सांगता सर धर्मिका सांगता आनी लायक मुखेल्या सांगता आमचो वावर करया. फिरगसचो प्रत्येक जावन दीस संभ्रमता आसतना आमचो एकवट बळादीक जावन दी. सर्वांक देव बरें करूं आनी हें कार्य अपुरबाय म्हणून हाडल्यांक सर्वांक शबासकी पटयता. सर्वांक देव बरें करूं. हाताक हात दिवन आमी चल्ल्यार कितली यशस्वी जाता म्हणून आमकां सांगिल्ल्या मानादीक बाब प्रवीण सल्डाना हांकां आमी जोरान तळये सावाद दिवन धन्यवाद पाठोवया. मोगाच्या न्हू फिरगज दिसाले कार फाटल्या 5 सप्त्यांत हांव न्हू ल्हान तावन मालगड्या म्हणसर सर्वांक खेळ खेळयले आनी ती सगळी जबाबदार आमच्या फिरगजेचें बलिश्ट संघटना ICOM कातोलीक सभा तशेंच श्री संघटन SCP येदोळूस आयले वार जाल्ले वरी तांणी आनी मुखार करतले. पूण ह्या 3 संघटनांनी आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार वेदीर पळोवया स्त्रियो महिला संघ म्हणटात न्ही स्त्री स्ट्रॉंग आसात. त्या स्त्रियो अध्यक्ष जावन केल्लें तें व्हडलें मीस हांव खंडीत हांव तांकां ताळयो दिया. हांव विनंती करता कुमारी जॉयलीन तुवें मुखार सरचें. ICOMांत हांव खेळ खेळयल्लें तें प्रायज वाचून सांगता. मोगाच्यान एक विनंती आसा कोणाक प्रायज आसा तुमकां गुत्त आसा ICOMाच्यानी केळयल्लें ह्या रायटाक येवन रावया. पटापट आमी फास्ट दिवंक जाता. अरावंड 5 मिनिट्सांनी आमी 160 प्रायजां दिवंक आसात. उडासोर या समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागता. आमी केलेले पयले गेम जावन आसा खेळ मेळ कॅटेगरी 1 तावन पासिंग द बॉल आनी तो फर्स्ट प्रायज येता जिओना तावरो. येस ओशा सेकंड प्रायज रेडी रावया. ओडना तुमचें नांव काडीचें म्हणा तुमी हांगा सेकंड रावया. प्रायज शनाया बार्बोजा.
ताळयो दिया थर्ड प्राइज येता अमनजीत डिसोजा. बॉम्ब इन द सिटी फर्स्ट प्राइज येता अनाया फेर्नांडीस. सेकंड प्राइज येता लिनॉय डिसोजा. थर्ड प्राइज येता शनाया बर्बोजा. नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्ज वाटर फिलिंग. फर्स्ट प्राइज येता डैरन गडोजा. सेकंड प्राइज येता रिशॉन डिसोजा. थर्ड प्राइज येता अहाना डिसोजा. देखना मुकली इनामा आमच्या विगर बापानी देव विनंती करतो. ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रॉ. फर्स्ट प्राइज येता रियोना डिसोजा. रियोना डिसोजा फर्स्ट प्राइज. सेकंड प्राइज येता शयोना बर्बोजा. थर्ड प्राइज येता डैरन गडोजा. नेक्स्ट असा कॉइन गेम. फर्स्ट प्राइज येता इवा फेर्नांडीस. सेकंड प्राइज येता प्रिन्सन सेरावो. थर्ड प्राइज येता क्लॅरिस डिसोजा. विनंती आसा तेकन प्राइज आसली कोणी भुरगीं ना जाल्यार तांची वडिलां म्हण येवन काण घेवंक विनंती आसा. येदोळे स्वयं सांगला हांगासर रावया येवन सकडा. फर्स्ट प्राइज इवा फेर्नांडीस. सेकंड प्राइज प्रिन्सन सेरावो. थर्ड प्राइज क्लॅरिस डिसोजा. कॉन्फिटी गेम. फर्स्ट प्राइज येता रिवन गडोजा. सेकंड प्राइज येता इवा फेर्नांडीस. थर्ड प्राइज येता नेथन डिसोजा. फर्स्ट प्राइज रिवन गडोजा. सेकंड प्राइज इवा फेर्नांडीस. थर्ड प्राइज नेथन डिसोजा. नेक्स्ट गोनी रेस. अंतु फर्स्ट प्राइज येता प्रिन्सन नजरे. सेकंड प्राइज येता प्रज्विन पिंटो. थर्ड प्राइज येता आयवन मिस्किन. फर्स्ट प्राइज प्रिन्सन नजरे. सेकंड प्राइज प्रज्विन पिंटो. थर्ड प्राइज आयवन मिस्किन. नेक्स्ट गोनी रेस चेडवांक. फर्स्ट प्राइज येता रियोना गडोजा. सेकंड प्राइज येता मेल्विना डिसिल्वा. थर्ड प्राइज येता लेरिसा सांदेस. मुकली इनामा उपाध्यक्ष श्री रॉबर्ट डिसोजा विनंती. थर्ड प्राइज लेरिसा सांदेस. टोंका. फर्स्ट प्राइज प्रिन्सन नजरेत. सेकंड प्राइज प्रज्विन पिंटो. थर्ड प्राइज आयवन मिस्किन. फर्स्ट प्राइज येता लेरिसा सांदेस. सेकंड प्राइज येता रियोना गडोजा. थर्ड प्राइज येता प्रिन्सिया नजरेत. फर्स्ट प्राइज लेरिसा सांदेस. सेकंड प्राइज रियोना गडोजा. थर्ड प्राइज प्रिन्सिया नजरेत. समेस्तांनी ताळयो पेटसो. नेक्स्ट गेम पेपर कप पिरामिड गेम. फर्स्ट प्राइज येता जस्टिन रॉज. सेकंड प्राइज येता फियोना कोडेरो. थर्ड प्राइज येता रायन मॉरिस. फर्स्ट प्राइज जस्टिन रॉज. सेकंड प्राइज फियोना कोडेरो. थर्ड प्राइज रायन मॉरिस.
मोगाचनो जस्टिनागे करान तळ्या सभा दिव्या सगळे आमकां साऊंड डीजे कोरा ताणे दिला कड्डे साऊंड ताका देव बरें करूं. पिक्चर डॉट फर्स्ट प्राइज येता शॉन सेरावो, सेकंड प्राइज येता जेनिता डिसोजा, थर्ड प्राइज येता फियोना कोर्डेरो. फर्स्ट प्राइज शॉन सेरावो, सेकंड प्राइज जेनिता डिसोजा, थर्ड प्राइज फियोना कोर्डेरो. नेक्स्ट गायन स्पर्धो. गायन स्पर्धो कैटेगरी सेकंड स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्राइज जैकलिन पेरेरा, सेकंड प्राइज शनाया फर्नांडिस, थर्ड प्राइज जोशुआ डिसोजा. फर्स्ट प्राइज जैकलिन पेरेरा, सेकंड प्राइज शनाया फर्नांडिस, थर्ड प्राइज जोशुआ डिसोजा. कैटेगरी थर्ड टू सिक्स स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्राइज आहाना डिसोजा, सेकंड प्राइज रियोना कार्डोजा, थर्ड प्राइज शायोना बर्बोजा. फर्स्ट प्राइज आहाना डिसोजा, सेकंड प्राइज रियोना डिसोजा, थर्ड प्राइज शायोना बर्बोजा. कैटेगरी 7th to 10th standard. First prize Rishon D'Souza, second prize Clarice D'Souza. First prize Rishon D'Souza, second prize Clarice D'Souza. PUCAO, first prize Liva Menda, second prize Bion Siqueira, third prize Alan D'Souza. First prize Liva Menda, second prize Bion Siqueira, third prize Alan D'Souza. तुम्ही विकी विकी येऊन first prize Darlene Cordero, second prize Nishan De Silva, third prize Janita D'Souza. मुख्य इनाम होळी परिषदेचे कार्यदर्शी श्रीमती सुनीता वितरण करच्या विनंती करता. Next sound is flower rangoli, category 15 to 2nd standard. राहिली ना एक बरे होताळी होती आम्हाला. येस. First prize Justice Pereira, second prize Jacqueline Pereira, third prize Shania Fernandez. Category 3rd to 7th. First prize Vinola Aranna, second prize Riona Avita D'Souza, third prize Shayona Barbosa. First prize Vinola Aranna, second prize Riona Avita D'Souza, third prize Shayona Barbosa. Category 7th to 10th standard. First prize Jesuita D'Souza, second prize Nathan D'Souza. First prize Jesuita D'Souza, second prize Nathan D'Souza. PCFO, first prize Riona Cardoza, second prize Vian D'Souza. First prize Riona Cardoza, second prize Vian D'Souza. Vian D'Souza. इनाम आसली हांगासर लग्गियन रवया तुम्ही पयस वचनाका लग्गियन रवया मागीर ಒಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಅಷ್ಟೇ 23 year इनाम old. आसली दयकन First prize Nichelle De Silva, second prize Joylene Cordero, third prize Ronson Siqueira. First prize Nichelle De Silva, second prize Joylene Cordero, third prize Ronson Siqueira.
fancy dress competition. First prize Illinois D'Souza. Second prize Jacqueline Pereira. Third prize Gian D'Souza. Category 3rd to 7th. First prize Leora D'Souza. Second prize Ahanna Gia D'Souza. Third prize Jayshil D'Souza. First prize Leora D'Souza. Second prize Ahanna Gia D'Souza. Third prize Jayshil D'Souza. Category 7th to 10th standard. First prize Jesuita D'Souza. Second prize Vincent Seravo. Third prize Melroy De Silva. लग्यन रविया देखन लग्यन रविया बेड़ा स्वभाव असा देखन रिक्वेस्ट असा PCFO first prize Riona Cardoza. First prize Joylin Cordero. Second prize Ronson Silveira. Second prize Ronson Silveira. Next drawing competition. Category LKG to UKG. First prize Justus Pereira. Second prize Gianna Tauro. Third prize Meldrick De Silva. First prize Justus Pereira. First prize Justus Pereira. Second prize Gianna Tauro. मुक्ली इनामा अविनंती करता मानादिक बाप एंड्री डिसोजा मानादिक बाप एंड्री डिसोजा वेदिकेचे इनामा वाटता कौलो दिता Third prize Meldrick De Silva. Next first prize Jacqueline Pereira. मुक्ली Second इनामा prize बादन Irene एंट्री Jocelyn D'Souza. Next round is a bottle painting. First prize Darren Cardoza. Second prize Precious D'Souza. Third prize Riona Avita D'Souza. Category 8 to 10 standard. First prize Clarice D'Souza. Second prize Jesuita D'Souza. Third prize Nathan D'Souza. First prize Clarice D'Souza. Second prize Jesuita D'Souza. Third prize Nathan D'Souza. PUC above. First prize Riona Cardoza. Second prize Larissa Santis. Third prize Melvita De Silva. 23 year above. First prize Joylin Cordero. Second prize Nishal De Silva. ಬಾಷ್ಟೆಯ ಬೋಸನ ಕಟನಿ ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೋಸನ ಕಟನಿ ರವಿಯ First prize Joylin Cordero. Second prize Nishal De Silva. Third prize Ronson Silveira. Sumestang Dev Bare Guru. मुक्ली इनामा कैथोलिक सभेताओनो मानेस रॉकी मस्करेनस्तो वासून सांगता ही इनामा अभिनंदी करता मानादिक बाप प्रितेश आणि मुखार सरचे वेदिक घेऊन इनामा म्हणतो तुमचे
तुमची लागी विनंती मोगाच्यानो आता प्राईज आसले सगळ्यांक रावया दयेकन वेळ जाता जाता एक दयेकन सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा भुरग्यांनी मस्त तयार केल्या तुमकां गोत्ता जा कोणाक प्राईज आसा म्हणून दयेकन नेया सहकार दिया दयेकन समुदाय दीस आशेच्या संदर्भी आम्ही मांडून हाडल्या खेळा पंद्याटान जिखून आयिल्ली नारसोलचे दादल्यांक फर्स्ट रोशन डिसोजा फर्स्ट प्राइज रोशन डिसोजा सेकंड अरुण डिसोजा थर्ड रोशन फर्नांडीस हीरकडचे स्त्रियांक फर्स्ट मेटिल्डा फर्नांडीस फर्स्ट सेकंड अमिता कार्डोजा सेकंड थर्ड फ्लेवी मिस्किट थर्ड प्राइज फ्लेवी मिस्किट मोठी बुटोंचे स्त्रियांक फर्स्ट ग्रेसी डिसोजा सेकंड लीना डिसोजा थर्ड वीना डिसोजा थर्ड प्राइज वीना डिसोजा दोरी ओट्टी दादल्या फर्स्ट थॉमस एंड टीम सगळ्या टीम मेंबरांनी मुखार येवचे अरुण डिसोजा रोशन डिसोजा विक्टर सिक्वेरा ऑलवेज शांती फर्स्ट प्राइज येता थॉमस कार्डोजा दोरी वटच्यान सेकंड प्राइज येता रोशन फर्नांडीस एंड टीम मेंबर अनिल डिसोजा जॉय डिसोजा विपिन फर्नांडीस जॉर्ज डिसोजा सगळ्या टीम मेंबरांनी मुखार येवचे मुखली नावा सिस्टर आणि टीम गेमो विद्या डिकोस्टा आयरिन मिस्टिस विनोद डिसोजा सरिता बर्गोजा रोशन वाग संजय डिसोजा सेकंड प्राइज येता लेडी फर्नांडीस टीम मेंबर प्रिया बर्गोजा लेनी डिसोजा अविना डिसोजा
डिसोजा. सेकंड प्राइज येता वीरा डिसिल्वा. तिन्ही संघटनांचा सर्वांग देव बरेवर
जोरांतळी जावा दिया ब्राझील मुखेल सेवा सर्वांक देव बरें करूं मोगाच्यान हें सगळें कार्य जायचें तर प्रायोजकांचे हात लांब जायचेच कंडिशन आमकां सहकार दिलें येदोळूच विगार बापांनी तांकां वाद दिवन मान केला पूण आमी एक मेमेंटो दिवन ह्या पिरगे दिसाच्या उगडासा तांकां दवरूंक आमी आतां दितले हांव दोगा जाणांनी नांव नाका म्हूण सांगलां पूण तांणी मेमेंटो मागीर विगार बापा तावन काण घेवंक उलो दिता मानेस्त जॉयल आनी संध्या तांणी मुखार यांचे मेमेंटो विगार बापा तावन काण घेवंक उलो दिता तशेंच विनोला तशेंच श्रीमती मेवीस राव श्री राहुल डिसोजा तशेंच JJR इव्हेंट्स जस्टिन रूथ तशेंच श्री रॉबर्ट डिसोजा प्रायोजकां हांवें जर तर हांगासर नांव सांगिल्लें कोणाकी चुकलां जाल्यार तुमी प्रायोजक रावला जाल्यार मुखार येवचें दया करून विनंती करता मुखार या प्रायोजक वडोलो भाद्रापान लास्ट वाद दिल्ल्यो मानाच्यो आनी हांगासर आतां बदल्यान मेमेंटो काणी उलो दिता तशेंच मोगाच्यानो ह्या दीर्घ दिसाच्या फाटल्यान एक कमिटी केल्ली आनी त्या कमिटीन निस्वार्थ सेवा केल्या कितली निस्वार्थ सेवा केला म्हळ्यार ओळखूंक जायना खंडी जावन पवित्र रत्नाचें बेसांव आसा आनी हें जाल्लें पुरो पवित्र रत्नाच्या कृपेन आनी खंडीसान हांव विनंती करता तांकां आतां मान अर्पोवपाक आनी ह्या सगळ्या जेवणाचे इन्चार्ज गाणेल्लो आसा मानेस्त लॉरेन्स सगळ्यां एकूच फुडें हांव नांव सांगता तशेंच फादर विन्सेंट श्री रॉबर्ट डिसोजा उपाध्यक्ष गोळी पक्षी श्रीमती सुनीता डिसोजा तशेंच श्रीमती जॉयलिन श्रीमती लेवी मिस्किस श्रीमती मेवीस मिस्किस श्री ऑल्विन सांगतीस श्री रॉकी मस्करेनस मानेस्त स्टॅनी सिक्वेरा मानेस्त रवी सिक्वेरा मानेस्त लॉरेन्स मानेस्तीन मोंतेना डिसोजा मानेस्तीन ग्रेसी मानेस्त क्लॉडी मानेस्त विल्फ्रेड मिस्किस मानेस्तीन सिसिलिया तशेंच कुमारी रियोना कार्डोजा सगळ्यांनी येवचें आनी जर तर हांवें कोणाचें नांव काडूना जाल्यार ह्या कमिटींत आसली आमी फातऱ्या भाग्याक जोरां ताळयो सांगात या पळया फातऱ्या भाग विनंती करता आमचो मलकोडो मनीस आसा दुर्गे दिसा ताणें मेमेंटो दिवंक विनंती करता मलगडी मनीस आसा बेनिडिक्ट बेर्नार्डीन मुखार फातऱ्या भाग एक मेमेंटो दिवंक उलो दिता वाडीक एक सांगा पात्रापणी येस व्हेरी गुड खंडी जावन ताची किनात आसा पात्रापण ओळख सांगलें म्हाका ग्लॉडीन हें सगळें मिडिया सगळें तुमकां करता आसा मेसेज हर एक खालचें पुरो रिहर्सल ताणें आमचो वॉट्सॅपाक गलीजे जाल्यार ताची मस्त मिनात आसा ताका ताळयो दिया ग्लॉडी बेर्नार्डीस निस्वार्थ सेवा हांव फातऱ्यापाक मान करूंक आमची मनेस्तीन बेनिडिक्ट बेर्नार्डीस आसा तिका विनंती करता थाळ्यो दिया देव बरें करूं एकडी ऑर्डर हांव विनंती करता मानादीक बाब नवीन सल्डाना हांकां एक मेमेंटो दिवंक शकता तशेंच आमचे मदें आसात फादर एंड्री डिसोजा मनादीक बाब रितेश मिस्किस तशेंच सिस्टर जॅनेट तुमी येवन मेमेंटो काडून उलो दिता ते करून गाणें म्हणून टोकन ऑफ लव विकार बापानी धर्मीक भयणीक मेमेंटो आणि खंडीत जावन आयचे सगळे कार्याचे व्हिडिओग्राफी आमचे डिवायन वर्ल्ड TV
सर आमच्या मोगाच्या पिरगस घरानो आनी म्हज्या पिरगस घरानो तुमी हांगासर सकल आसा सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक फेस्ताचे शुभाशय दिल्यात. आतां चड हांव उलयना. आयचो दीस अपूर्बायेन इतलो बरो जावन आसा हाका मुख्य कारण तुमी सक्कड पिरगेची हर एका कुटुंबाच्यांनी बरो सहकार दिला. प्रत्येक जावन कमिटी ह्या कमिटी संघांनी वर्तो वावर केला. देवस्तुती समिती जावं पुरो स्पोर्ट्स खेळाचे सांस्कृतीक समिती मागीर आमच्या ताज्या उपरांत जेवणा समिती सगळ्यांक बरो वावर केला. हांव चड उलयना. तुमकां सगळ्यांक सक्कड सांगता म्हणल्यार आमी कितेंय करूंक साद आसा न्ही. आज पवित्र सभा जल्माक आयिल्ली. आमी पवित्र सभे खातीर वावर करचो. आमी जेजूच्या मिस्त्री कुडीचे सांजे जावन वचूं. सक्कड सांजे सांगता मेळचे सक्कड सांगता मेळ्ळो न्हू. एका काळजाची एका मनाची जावन वावर करतना देव सुद्दां प्रत्यक्षता आमकां जैत दिता. फाटल्या एका म्हयन्यांतून 1 म्हयनो चडच मस्त तयारी हांगासर केल्या. ल्हान भुरग्यांना व्हडा पर्यंत विविध खेळा स्पर्धे पंद्य आटांनी पुरा केल्या. सगळी बोवा पुरब्यान जाले आनी आज बोवा पुरब्यान जालो. सगळ्यांक तुमकां म्हजें अभिनंदन पाठयता. तुमच्या सहकाराक समिती संघांक आनी संघटन ICM कॅथोलिक सभा श्री संघटन SVP गायन मंडळ सगळ्यांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. वेळ जालो त्या देखून देव बरें करूं. कार्याचे अध्यक्ष मनादेक बाब विन्सेंट डिसोजा हांकां समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक विनंती आसा कल्चरल प्रोग्रामाची भुरगीं रेडी जाया तयार जाया. तुमचे लागीं विनंती आसा. देवान आमकां विशेश बेसांव दिलां. सक्कड तोटा घरांनी आसा आमी थोडे इल्ली राटावळ आसा उदक सोडूंक आज कांय ना. आज तुमकां कांयच राटावळ ना. बरो पावस दिला थंड आसा. ते देखून सगळें कार्य जावनच्या मुसर मोगाच्या न्हू आमचे वांटो मुकलो आसा. बायलां नाच आसा. आज बरें DJ आसा. सगळ्यांनी नाच करूंक आसा. मालगडे आनी आमी सगळ्यांनी हें कार्य स्पेशल उरल्या बरी न्ही. उरल्या कार्यांनी कुटुंबाची मात डान्स करना आसा. आज कुटुंबाची न्ही सगळें कल्चरल प्रोग्राम जाता. उपरांत जेवण उपरांत सगळ्यांनी हांगासर बायलां आसा तांतू आसा आमचें मेतेरपण. खंडीत हांव विनंती करता ह्या वेदी कार्याक धन्यवाद पाठोवच्या मुखार येता गोळीक परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती सुनीता फेर्नांडीस. हिका आमी जोरान ताळयो संवाद दिवंक जाय. वर्ते मिनातेन तुमकां गुर्त आसा बरी मिनात निस्वार्थी सेवा दिवन आसा तिका उलो दिता. वेदी कार्याक धन्यवाद पाठोवच्या. पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन आमच्या पात्रोन पवित्रत्म्याक मान कर. ताच्या देणे आनी आशिर्वादा सवें पिरगस कुटुंबाचो एकवट पसारूंक सर्व आमी सांगाता येवन पिरगस समुदायाचो दीस संभ्रमच्या ह्या वक्ता आयचो दीस यशस्वी करूंक वावुरल्यांचो उपकार बावडूंक हांव संतोश पावतां. हांव दिनवास पठयतां आमच्या मोगाळ विगार मनादीक बाब विन्सेंट डिसोजा. ते सदांच आमच्या सर कार्याक आपलो सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. पिरगस लोकांक सांगाता येवन पिरगस घरा मदें एकवट आनी माया मोग सडजे म्हणल्या उद्देशान हे कार्यक्रम तांच्या मुखेलपणाखाल मांडून हाडला. विगार बापानो सर पिरगस घरा तर्फेन काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा हांव. आयच्या समुदाया दिसाक भोव अपूर्वयेचो संदेश दिवन आमकां बरें मागल्ल्या मनादीक बाब प्रवीण सल्डाना सेमिनरीचो प्राध्यापक तुमकां जमलेल्या सर्वां तर्फेन देव बरें करूं. हांगासर वेदी मुखार आसात आमचे पिरगजीचे पाद्र्याप मनादीक बाब हेनरी डिसोजा तशेंच मनादीक बाब प्रितेश मिस्कीत आनी धर्मीक भयणी आनी तुमच्या आजारपणान आयच्या दिसाची सोबाय सडल्या तुमकां देव बरें करूं. वेदी रसच्या आमच्या पिरगजीचे उपाध्यक्ष मनादीक रॉबर्ट डिसोजा 22 आयोगाचो संयोजक मनेस रॉकी मस्कारेनास आनी सर संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक पिरगस घरा तर्फेन देव बरें करूं. पिरगस समुदायाच्या दिसाक तयाराय जावन फाटल्या सभार आयतारांनी विविध खेळ आनी स्पर्धे मांडून हाडले. ह्या सर्वांचे मुखेलपण घेतल्या ICM
कॅथोलिक सभा आणि श्री संघटनाच्या अध्यक्ष आणि सर संध्यांचो हांव उपकार बावडटां. समुदाय दीस यशस्वी रितीन जाला तर हाच्या फाटल्यान मस्त दिसांतावन वावर कर भोव बऱ्या रितीन ह्या कार्यक्रमाची मांडावळ घाल्ल्या. समुदाय दिसाची समिती आनी हातूंतच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो निर्वहण केल्ल्या मनीस लॅन्स डिसोजा फूल वा पाकळी दिवन स्पॉन्सर रावल्या सर दानींचो तशेंच ह्या कार्यक्रमाक येवन आमचो एकवट पसरल्या सर पिरगसकारांचो हांव उपकार बावडटां. मोगाचनो कार्य वेळार जाते आसा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आता सुरू करतात वेलकम स्किट द्वारे. धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम मचाले धूम मचाले धूम. हांव या संपिगे क्लिनिकाचो कंपाऊंडर. धाकटेर रावंड्सा गेला आनी की येवना पळया. आतां तात्कालीक हांव तूं पळोवन आसा. आज एक्की पेशंट येवना. कोणाकी गरज आसल्यार येवयेत वकात दिता. ते दोन म्हणसर एक पेपर वाचता. ಸಂಪಿಗೆಯ ಸೇವಂತಿಗೆಗೆ ಮದುವೆ ಹೆಂಗಾಲೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ಬುರಿ ಗಜಲ್ ಆಮकां येवशेत. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಪತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಣ ತಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಓ ಪೇಷಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಕತ್ತೇತ. पळया पळया ओ तो एक पेशंट आयिल्ले बरें दिसता म्हाका. कोण पळया. धाकटेरने म्हाका जोर पोटान दुखता खाले मनी कर धाकटेरने. ते कशें तुका पोटान दूख येवची. हांव काल फंक्शनाक गेल्ले हाजे उपरांत म्हाका जोर पोटान दूख धाकटेरने. फंक्शनांत मेळ्ळे म्हणून घट्ट केले आसतले. काल इनपूट मात जाले आउटपूट जावना. म्हाका इनपूट आउटपूट कांय समजना धाकटेरने. दया कर काले पुनी दी धाकटेरने. राव राव पोटान दूख तितके सोसू आत्तां गुण जाता. एक इंजेक्शन हाडटा. राव राव. तें काल तें व्हड इंजेक्शन. येंगे तुज्या येदे व्हडल्या जिवाक येदे ल्हान इंजेक्शन जाता. जीव पळोवन इंजेक्शन दिवंक सवे. तिके राव सोसून काण घे. पळया राव राव राव. इंजेक्शन काण गेले पैसे दी. धर तुझे पैसे. मेळ्ळे. धाकटे रायलो. म्हाका इल्लोसो वेळ जालो येवंक. मस्त ट्राफीक आसले. तशें आज कितें कोणी पेशंटां दिसनात. एक पेशंट आयिल्लो धाकटेरने. तो येवन पोटान दुखता म्हणालो. तुवें सांगिल्लें वकात पळय तें ताका हांवें दिलां. तो समाधानान गेला. तुका इल्ले खाली बसतना हांगा नितळ करलो जाय. करता 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 धाकटेरने करता. धाकटेरने धाकटेरने मुजा शेजारणीचे पोट फुगला. काल जालें तिका. काल आमचो पात्रा म्हणटालो ताचे माजर दिसना म्हूण. माजर गिळ्ळांगी काल म्हूण गुत्तू ना. काल फिरगोजीच्या दिसाक रांदूंक म्हूण इगर्जे गेल्ल्या कडे फिरगोजीच्या दिसाचे बॅनरच गिळ्ळा म्हणटा. बॅनर गिळिल्ल्यान जालें. खंय म्हणी लागीं दूख गोर बांदूलो जाल्यार दूख गोर गिळून पोटान की वड आसते. चल न्हिद या पळया काल जाला म्हणून. ये या ऑपरेशन गरज पडल्यार ऑपरेशन करया. ये या. धाकटेर ऑपरेशन करनासा. गिळ्ळाने. हाले पियाव गिळ्ळा.
ओ कंसो पियाऊ तो मुझ्या लेकार काल फिरगजीच्या दिसाक रानंग म्हणून आयिल्ल्याकडे सगळो पियावूच गिळ लागी म्हणून ओ देवा तेंत आज सकाळी रांदताना एक पिया उणे पडलो आमकां टोमॅटो गिळलाने ओ टोमॅटो घेनसो तो सारा घालसो टोमॅटो तिने गिळ लागी म्हणून ये देवा म्हज्या तुवें सांगले सोमा सगळे बॅनर ती गिळलाने जमलेल्या तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाच्या कार्याक मोगान येवकार मागता एक ताळयो दिया बोवापूर बॅन्स्केट केल्ल्या सर्वांक. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jump up to your want and I go when I'm when you are like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up to your want and I go when I'm when you are like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. Hey, hey, allez, 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 let's go. Today, oya sare wa ba kekere, kere wa bo atitide. Oya buroko to make sarabara owe. Oya shake ni ni ni, oya shake ni ni ni, oya shake ni ni ni, oya shake no 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 no. I got the power, me I know the border. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldos. I got the power, me I know the border. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldos. Take it, Alaji. Take it, Alaji. Oh yeah, show, no wahala. You dey making me go mad, baby go harder. You dey making me wanna craze. Oh today, oh yeah, sare wa ba kekere, kere wa bo atitide. Oh yeah, buroko to make sarabara owe. Oh yeah, shake ni ni ni, oh yeah, shake ni ni ni, oh yeah, shake ni ni ni. उडी तू मुझ्या काळजाची, राणी तू मुझ्या स्वप्नाची. सोबाय पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची. तुनसु मोगा मोवा पेली तुनसु मोगा गोडशे मुझे जीवी चला गो. हसो तुझो अंजा बोली के सारा शिंकळ्या बोली चिकन तुका कवी झाला गो. Look who we are the dreamers, they make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو. برو دلم تو نمیخوام دیگه نمیخوام ببینمت. برو دلم دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت. برو دلم تو نمیخوام دیگه نمیخوام ببینمت. برو دلم دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت. برو دلم تو نمیخوام دیگه نمیخوام ببینمت. برو دلم دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت.
लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवंक मुजीस लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತು लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवंक मुजीस लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ मुजेस लिल्ली हांवें पळयलें ल्हान भुरगीं डान्स करतना थंय मालगडी मनशां बरें डान्स करनासलें एक घडी भुरग्यां जोरान ताळयेंचो आवाज मोगाचें न्हू आतां एक स्किट आसा तेका हांव विनंती करता सेट करच्याक सेटिंगाक त्या दळा आमकां आज सगळ्या पिरगत दिसाच्या जेवणाक कुमो केल्लो म्हणजे रांदूंक कुमो केल्लो एकलो मानेस्त आसा मानेस्त रोशन मोरस उप्पिनंगडी ताणें मुखार येवच्या उलो दिता ताजे विशयी सांगचें तर तो एक स्व उद्यमी ताणें स्वता मोरस बापत आसा ताजोच ताणें ते स्व उद्यम चलोवंक आसा एक कृशीक आमच्या पिरगजेच्या मोगान आनी आमच्या कमिटीच्या तांच्या वर्त्या मिनातेन मानेस रोशन मोरस तुवें मुखार येवचें विगार बाबा तो आनी एक ग्रॅटिट्यूड मेमेंटो काडून उलो दिता आता तुमच्या मुखार एक कॉमेडी स्किट कले दोगा बा ही दोग सोसूंक जायना ह्या दोगीक पणे तुमी काम केलें तुमचें भितरलें दिसता भायलें दिसता काम करन म्हजी पाट पोट पेंकड पुरा दूख सांगले बरे म्हजो पूत टॉने इस्काला गेला तो आज बारी संतोषान गेला मात्र तो बारी आळशी इस्काला तावन पाटी येना जाल्यार पुरो सदां एक नीब दिता आज पूण इस्कालाक बसतलो बा येना कोण ना अळे 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 कोण कोण काले रे काले म्हणटाय रे इस्काला वसना म्हण नी रे तू
इस्कलाक तुका हांवें बुकेन झडला म्हणटाय गे आ तुका भूक लागता म्हण तो इस्कला वचनाय गे सकाळी उठोन तुका हांवें येद्या वडा खायले र इतलो व्हडलो मसालो डोसो घालून ताचे भितर येदे येदे बटाटे चेपून आनी तुज्या तोंडान ती चेपलेणे रे कळले रे तुमचो वस इस्कला हांव वसना कळले म्हणटाय रे तुमचो वस म्हणा मागीर कोणाक रे इस्कल कळले वचनाय रे म्हाका इंग्लिशान सांगाचें म्हणा कोणे सांगायचे म्हणा इंग्लिशांत इंग्लिश म्हाका येना कळले इंग्लिश येना म्हणटाय रे कोणे तुका सांगायचे म्हणा इंग्लिशान कळले सांगायचे म्हणा ते अंगांग आसा पळय ते वैदन शिकयले अंगांग आसा पळय ते इंग्लिशान सांगाचें म्हाका कळटा कळले रे ते अंगा 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 सामा सांग रे इंग्लिशान सांगाचें अंगांग आहा पळय ते इंग्लिशान ते अंगांगी ते बारी सुलभ हांगा ये म्हाका पळय हांव शिकयता ते अंगांगा म्हळ्यार कन्नो किवी ಮೂಗು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೆಂದರೆ ते पुरा कन्नडन जालें हांव इंग्लिशान सांगता पडटा तेंच कन्नो किवी कन्मनी मधू काले म्हणटाय रे इंग्लिशांत हांव तुजी आवय शिकल्ली 4ನೇ क्लास आनी येदे व्हडले इंग्लिश मिडियम इस्काला घालून तुवें आनी म्हजे कडेन विचारताय तूं इंग्लिशान सांग म्हण तुका लज दिसना रे तुका एक पेट दिता कंदा कंदा दिसता म्हणटा तुझे कंडा धांडा बिंडा सोड रे आतां तुवें इस्काला वचाचें न्ही घरा रावंक जायना न्ही काले घरचें चिंतयान तिके राव काले घरचें आतां घरा रावंक जाता तुका इस्काला वचाचें न्ही सदां एक निभाग एक निवणे दिवन घरा येताय चिंत्या काले घरचें पोर हांव आयतारा मिसाक आयली मीस जावन त्या गांठीच्या तोरे लागीं त्यो स्त्री संघटनाच्यो स्त्रियो रावून कुस्सू कुस्सू करनासले आनी थोड्यो थंय बसल्यात थोड्यो हांगा बसल्यात आनी थोड्यो थंय बसल्यात ती म्हणटाली तो बागेवन कुटुंबाचो बसत्यांव आसा पळय तो 4-5 म्हयने जावन गांवांत नातलो खंय तो खंय गेल्लो गोत्ता रे तुका खंय गेल्लो तो स्वीडन गेल्लो आतां पाटी आयला गांवाक आतां तो कंप्लीट चेंज खंय काले टिपटॉपर येता आनी सकाळीं उठ्ठाना जेवताना खाताना पियेताना खावनचें जेवनचें न्हिदचें पुरो इंग्लिशांतच खंय रे बारी हुशार तो मोठो आसा न्ही वय वय तोच मोठो आसा आनी एक गजाल गोत्ता रे तुका गोतू ना काल म्हळ्यार तो केदाळ म्हाका ताचें नांव विसरून गेलें तो मिसा वेळार भोव मारता घट्ट म्हणा आनी की व्हडल्या ताळ्यान म्हणा म्हणून तो रे धाटो मोठो आसा पळय आनी की व्हडल्यान जापी दिया म्हणटा ताचें नांव फादर अब्बुगी नी रे अब्बू नी रे तो एनेंत भोवण लळे रे तोत्तू तो ताचें नांव राव रे येता पोटान आसा फादर विन्सी तो म्हणून आल्लो तो बसतांव आसा न्ही बारी हुशार इंग्लिशांत आनी नेक्स्ट आयतारा तावन दोतोण स्टार्ट जाता न्ही दोतोणीच्या क्लासी मागीर त्या बसतांवाक आपोवन इंग्लिशांत ती क्लास केल्यार बरी जालें गे बारी हुशार खंय ताका आपयल्यार कशें रे काले म्हणटाय तूं ताका आपोवचें गे शिकताय गे तूं ताका आपयल्यार आपय ताका आपय राव तो आत्तां एनेंत पेंटेंत भोवण आल्लो केहांचो विकी आपय बसतांव खंय आसाय तूं आयलो रे आयलो जायत हांव इल्लें उलयतां म्हाका एक फोन आयला जस्ट नाव आय हॅड लंच काजीपू नो काजीपू करी नो बेंदूर करी नो काजीपू काजीपू इज चिकन चिल्ली तेकरे तल्ली अँड दर्याची कुर्ली वा
ವಾಟು ದೊಂಬು ಮೇನು ವಾಟು ದೊಂಬು ಕನ್ನಡ ಉರಿ ಬೆರಿಟು ಕುರಿ ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀರು ಪರ್ಪಿಂಗ್ बट्टाई कांट आठवड गोंट मा तू आयलो गे म्हाका बारी खुशी जाली तुका पळोवन एक मिनिट बंद करता बसता म्हाका जालें सांगचें हांव एक व्हडल्या प्रॉब्लेमार आसा बसता मा कोले प्रॉब्लेम म्हाका मस्त टेन्शन जाता बसता मा कित्या आळे हांगा सायडीन रावला पळय यो म्हजो पूत यो सकाळी इस्काला कसो गेल्लो पळय तसो तो फाटी आयला काले आमडूंग काय घालून नायगी सकाळी बडे पुरा घाला ताजें पोट पळय केदें व्हडलें आयला ताका कालें तें म्हाका येता इंग्लिशांत तेंका आले राव चिंता राव तें हांगा 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 तें पुरा सांगोंक सांगलां गय आता अंगा 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 पुरा सांगू सांगला गे वय ते म्हाका कोत्ता न्ही आय एम व्हेरी गुड इंग्लीश आय शॅल बाय आट तशें म्हळ्यार काले तशें म्हळ्यार गे तशें म्हळ्यार सत्त सांगता म्हाका तितलें पुणे इंग्लीश उलयताय न्ही मस्त्या मा आतां म्हज्या पुताक कालें घरचें इंग्लीश शिकयचें न्ही तो वसना म्हणटा इस्कालाक वाई आले रे घाण या नाकाक हात धरता तुमी वाय सोडला म्हणून गे वाई म्हळ्यार इंग्लिशान कालें कितें म्हणून आले रे कालें कितें म्हणून रे तुकाय समजोना रे गाम सोडलें म्हळ्यार कालें कालें वाई वाई आता तुका अंगा 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 दाखयचे मो वय वय पीस ऑफ द बॉडी वय पीस ऑफ द बॉडी नी पिसोगी पिसोनी साहेबिनी पिसोनी तुवें म्हणलें न्ही अंगा 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 ते पुरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी पीस ऑफ द बॉडी ते पुरा हांव शिकयता म्हाका पळय एक स्केलिटन हाडून दिजे कालें स्केलिटन स्केलिटन म्हळ्यार अस्थी पंजरा आस्ती पंजरा गे आस्ती पंजरा आमच्या सिमेस्रेन कितली आसा तो म्हाका ही पुरो म्हज्या वळखीची रातीक येता ती नाका नाका गे म्हाका हाज्या पर्यंत नीट आसलें पूण काळोंचे दोले मासाड नातले एका दिशी जाल्यार ह्या दाखयता हांव पुरा हांगा हांगा दाखयता आतां हें कालें ही बॉडी ती काल्या हें बेता पळय हांव इगर्जी कडेन येताना वो ते सिरिला म्हजे दोन पेटे आहात पळय केद्दाला पळयले म्हाका नक्की न्याय करचें जाली त्या खातीर हे बेत हाडले हांवें ती काल वते ताजी बायल भुरगीं म्हज्या बरी मोठी मोठी आहा तांकां येताना कांय करना या आपू बायलेन म्हाका हांव सदां येवचें मग नक्की न्याय करता देखून हांवें ती बॉडी हाडून आयली हांव हाडून आयलो आता आमची मम्मी मानव असा न्ही तिच्या सांगितले हांगा हांगा दाखयत माईक आमची मम्मी मानवने तिच्याकडे पुरा पार्सात तुका तिका शिकयत न्ही वयले सगळे बरे हुशार आहे वो मांडो आसा का बरो आले शिकोवचे पयलीं हांव इल्लें उद्दां पियेता म्हाका ताळ्या सर सुटची जायत जायत आले रे ती शिकयता बरें नायक पल्या इस्काला वसाचे आतां एक काम कर तूं हांगा पाटी नीट राव नातल्या हांगात रावल्यार जाता आनी तेंत राव हांव आतां नीट राव ओके अशें नीट राव हांवें आतां नीट रावल्यार तेंत राव नीट म्हज्या पुताक हांगा 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 पुरो सांगोन दिताय न्हय वय सांगोन दिता पुरो जायत तर हांव नीट रावता ती कहली मानाची वात हाडली गे नी तुका आत्तां म्हळें न्ही रे तें वात न्ही बेत हे वात म्हणून चिंतून पेटे वगोत रावतात बेत म्हळ्यार बेतात काले हाडली ते तेंत म्हळें न्ही वडलो तुज्या मम्मी कडेन तेंत आले आतां आतां हांव तुका हांगा हांगा शिकयचें मगो हांगा हांगा शिकयता पळय दीस इज हेड दीस इज हेड हेड मंडो मंडो मांडो मंडो मांडो and then ಒಂದೇ ತೀರ್ಥ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದೇ ತೀರ್ಥ ಬ್ರೈನ್ ಮೆಂದು ಮೆಂದು ಕೊಂಡು ತೋತು ಕಣ ನಾನೆಲ್ಲ ತುಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಪಟಿಯತ್ತ and little down two eyes ಎರಡು ಕಣ್ಣು eyes is tubing and searching what searching tubing and searching and left side 1 ear right side 1 ear 2 ear
Here is wonging. BBC News. News wonging. And this is one nose and two otte. One nose and two otte. Nose is musing. Nose is musing. And little down mouth. Mouth under ulai 32 teeth. तुका मात्र 30. किती गोते पोरी सांबसल्यावरची बोब काटाची टीचर म्हणटाली बकऱ्या मास गिलता ना 2 दांत बुळक भितर म्हणून तशें तुका 30 तिका 32 and inside one single tongue म्हळ्यार जीभ तुजी जीभ इतली लांबा जायचे रे जीभ ती कोणे देवान बँकान दवरून दिल्ली रे उलोवंक न्ही रे दिल्ली जायचे मागीर इतल्या ल्हान जीबेन उलोवं जाता रे उलयत मागीर आळे ह्या टांगा आपल्या काल काम म्हळ्यार पुच्छ पातरिंग बिग टॉकिंग अँड पत्तात गोरपिंग वाट पत्तात गोरपिंग कळ्ळें मो दीस इज नक्क नक्क न्ही नक्क आंते तोंडान घाल्लें नक्क न्ही नेक्क शीता दंबू केम्मु कुत्तिगे वाट शीता दम्मू केम्मु आता वयले पळयले मो आता मदले म्हळें आता ये चस्ट 2 part 1 year 1 there this is ipedamani that is apedamani nadut pipe kale pipe apedamani nadut pipe हे झाले मग आता अंगा पडले सेकंड this is stomach under ulai so much organs and items राविले उठाप येता काळे असे रे राव काळे असेल तर म्हातारो ये रे हूँ सी हांगा पळय सी म्हळ्यार काले सी पळय हांगा दिस इज स्टमक and inside so much organs and items here liver see पळय हांगा here liver here small puri and there big dontu and idiot body nadutu garba kadet kidney and kodit mutachi potli okay कळले पुरी दोंतु बोटी म्हळ्यार सಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು कळले मो गर्भ आणि किडनी आणि पटली आणि सकेल पळय नाका turn around ये आता पाटली घुस पळय पाटली घुस ये बॅक बेरी म्हळ्यार पाटली घुस ये यदुर बारी ये पिरा बारी कळले मो दिस इज ड्रेनेज बेन्नुमुळे बेन्नुमुळे न्ही रे ये बेन्नुमुळे ड्रेनेज ओके सोमा सांगून जायना रे ती बायल तुझी माम्मी न्ही रे पूजा बरी नाल्यार सांगतो वाट गोईंग इनसायड स्टमक कमिंग आउट ड्रेनेज सिस्टम अँड गोईंग कळले खाल्या मुकल्यान खाताय त्या पाटल्यान येता कळले तुका वाट गोईंग इनसायड स्टमक कमिंग आउट going न्ही ड्रेनेज सिस्टम गोईंग आता टिशन गुंबाय ओके turn around आता सेकेल पळय सेकेल सोमा सेकेल legs काले म्हणटा legs इले गोत्ताय आले लेग्स म्हणटा तो लेग्स running लेग्स काम नो रनिंग वर्किंग and dunking and bulbing आणि पेट थिंपिंग and bulbing आता कळले मग पुरा वयतान सेकेल अंगा पुरा पळयले मो वय इसवर्सो नाय मो ना पहिले इस्काला वचून सांग आले रे समजले म्हण रे तुका पुरे समजले कितले बरें घरन एक्सप्लेन केलें पळय फाल्यां इस्कालाक येताय म्हण हांव इस्काला आपूण तिकत आपूण वता फाल्यां पाटी येनाय म्हण तूं बसते म्हाका आपूण वता पाटी येनाय म्हण फाटी येना बसते म्हाका आपूण वता न्ही रे तुजी टीचर की मास्टर टीचर तरी हांव येता रे टीचर मो तिका पुरा अंगा पुरा दाखयता हांव येता जाय आनी गेले इसारूंक आसा रे आतां ते इसार आनी ना म्हण दिसता कांय डावट ना म्हण तुका
ताणें पुरो सांगलें एक वळा गोत्तून जाल्यार ताका फोन करून ताका ताज्या दिसार सांगता टिचेर जायत जायत बसते मस्त देव बरें करून तुका म्हज्या पुताक मस्त बरें करून तुवें एक्सप्लेन केलें मस्त देव बरें करून बादांदान येता काय इसका फोन बट आई कांट ड्रामा इज मेरा जीवन गांट तू कांट गोंट दुकार पंजी पोंट येता जायत बसता मग देव बरें करून देव बरें करून देव बरें करूं जोरान ताळयांचो आवाज. आतां नेक्स्ट एक डान्स यूज सॉंग. राबण मारून नुस्तें धरून संवसार वयता सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक पासय व्हरता घरा येवन पडबो जेवण सुसेगाद न्हिदता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता. Late night drives with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind. तुझ्या खातीर रायलो जायला तावन भायर म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय. Oh, stop with your नखरे म्हज्या दांतल्याक सांगीन रे. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you. खोटो मोगा मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं. I keep running back to you. I keep running back to you. खोटो मोगा मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं. I keep running back to you. இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு. மணிக்கா வெளுச்சி எதுட்டா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சுறாவளி பொண்ணாச்சு. பட்டுன்னு பார்த்தாலே பல்ச தூம்பாடி கொட்டுபா மீனெல்லாம் கூத்தாடுமே. இரவ கலராக்கும் ஜல்லேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே. बँड वाजता भेंडार वळटा संगीताचो वालो मन दलता काळजांत भरता मोगाचो उमाळो. बँड वाजता बँडार वळटा संगीताचो वाळो मन धरता काळजांत भरता मोगाचो उमाळो. नाच 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 आमी नाचोया काळजाची दारां उसोवया मोगाच्या दगीन लासोया जैव आमी नाचोया जैव आमी नाचोया. झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे. नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे. तरह सी चाल की जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे. सारे दीवाने माने देखी कोई ऐसी गाल देखी लख लख परदेसी गाल. Ain't nobody like my देसी गाल. देखी लख लख परदेसी गाल सब तो सोनी साडी देसी गाल. Who's the hottest girl in the world?
के कर सलाम है शाम शानदार आसमां से आ गिरी है शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार From England, come from Scotland, come from any land, come from Holland, come from Ireland, come from any land. If you're looking out for a pleasant holiday, come to Bombay, Bombay, Mary, hey, hey, bum 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 bum, Bombay, Mary, hey, bum 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 bum, Bombay, Mary, hey. Ladies are nice, gents are full of spice. Come to Bombay, Bombay, Mary, hey. गाल्यान सांगली सोनाची ही पोरी कोणाची गाल्यान सांगली सोनाची ही पोरी कोणाची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची सद्या म्युजीक रावलें नाल्यार सगळो दीस डॅन्स करचो बरो तांकां बरें इंट्रस्ट आहलें TV शो बरें अप्पुरबायन जॉयलिनाक एक ताळयो दिया जॉयलीन कल्चरल प्रोग्रामांत ताणें मस्त मिनत काडल्या आतां एक स्किट आमची 2 ल्हान भुरगीं तुमकां आसूंक मुखार येतात ती आसात इवा एंड रियोना. खंय गो सिंती तुका सोदून तुज्या ऑफिसाक गेली ऑफिसान 3 आतले पळोवन तुज्या घरा गेली घरा की बीग तू खंयच्या घरा गेल्ले सिंती वयल्या दिसा केल्या तशें म्हळ्यार आमी आतां नवें घर बांदला न्ही गो नवें घर गे खंयचे कडे सकेन वळाडे कशें गो जिल्ली आतांचें घर बरें आसा गी जावंक घर बरें आसा मू पूण शेजारच्या शेर्पी नांवाची उपाद्र कोण आदाय शेजारची तुका कितें करतात गो काले सांगचे सिंती आमगेर एक नर मनीस येवंक ना कितें उलोवंक ना आमच्या दोऱ्या लागीं येवचे आनी अशें गंटिलचे ऊन दा पडली जात खंयची न्ही गो शेजारची येवन तुज्या दोऱ्याला घेवन अशें तिळटात म्हण तकली ऊन करच्या बदलाक तुका तुजो दोरो आनी किचूर उबार बांदूंक नो जाय गो हे कितें काय दोरो उबार करून बांदल्यार तांगेर लोकांनी येवचे आमकां कशें कळचे तुमच्यो ताळयो पवनान गी म्हणून येस व्हेरी गुड. आतां स्त्री संघटनाची स्त्रियो आमच्यो स्त्रियो पळया एज लिमीट ना बरी करून डान्स करूंक आतां आयती जाल्यान. लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पडून लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಮಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗ್ಲಾನಿ ರೇ ದಿಸ್ತ ಕೊಡು ಮುಗೆಸು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಮಲ್ಲಿ
चिंचे आम्ही आशिल्ल्यांक वचचे गल्फाच्यानी आईने गोठुल्लेच आयले मंगळूदारांनी सोबीत सोबीत चेडवा बेले कुवेळगारांनी हेच जाय चिंचे आम्ही आशिल्ल्यांक वचचे गल्फाच्यानी आईने गोठुल्लेच आयले मंगळूदारांनी सोबीत सोबीत चेडवा बेले कुवेळगारांनी जाय 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 बारीक बारीक होतल म्हाका जाय 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 बारीक बारीक होतल म्हाका जाय 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 बारीक बारीक होतल म्हाका जाय 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 बारीक बारीक होतल म्हाका जाय ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಪಾನಾಗೆ ರಂಗು ಚಳಿ ತೆರಳಿರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು देव बरें करूं. आतां ICOMांत हांव थरनार जावन एक स्किट आसा. पयलें सेवा दिल्ले उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सगळ्यांक आमी मानान गानान आज आमी गौरव दिता. देव बरें करूं. आतां स्किट. कितली दग इसल्यान बसोंकी जायना इसल्यानी कुंकडां कोको म्हणटात किंके कोणगी गेल्ले बरें दिसता. कोण तो कोण गेलो बाईकार तुका एकत काम अंगडी बच्चे ते कोण गेले हें कोण गेले म्हणचे मागीर ती तिशी निशीन येतात गोत्तू जायचे न्ही म्हाका तिला वगेत रावया. आतां सांग काले जाले म्हाका काले गोत्ताय तुमच्या अंगडी कोंबी मुनी मेळटा गे. हांगा कोंबी मेळना हांगा मोदगे दुदी बोबळे मात्र मेळचे. काले म्हणटाय मागीर भायर येते वटले बोर्ड घालाय कोको पोल्ट्री फार्म म्हणून मागीर तुका दोळे दिसनांगी निया ते बरं सोड. चिकना कितली झाली चिकनागी एक 18 ते 20 प्राइस जाली. अय्यो देवा म्हाका काले सायडीक पडूंक आसा गे कुंकडांक मागीर तू कशें इसरताय तशें म्हळ्यार चिकना केजी कितले इसरले तुज्याडे आईची रेट 200 रुपये. ओप्पा 200 रुपये गे तेच्या म्हाका चिकन नाका 50 चे पुरो सायबीने काले पिट्टास करताय. तशें न्ही या म्हज्या घरा हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान माताचे आमी इल्ले कडी करचे इल्ले सुक्का करचे इल्ले चिल्ली करचे तितले पुरो न्ही तितले पुरो करूंक पावता गी 50 रुपयांचे तितले पुरो सायबीने जायत जायत लो सायबीने लो खातर म्हज्या रादार खातर नाका आमची पुरा आमकां मस्त बिझनेस आसा न्ही तशें प्रॅक्टीस जाला. तुजे भयंकर बिझनेस तुजो दीस पळय कसो येता म्हणून सांगले बरी ती कोण घेतले येते आसा भोवशा रिपोर्टर दिसता तुझे लक्क या आज बरे करून इंटरव्यू दिया हांव येता म्हाका मस्त पैसे दी सायबा पैसे पलान दिता सायबीने बाय विकतासी 50 रुपयाचे इसरता पण ते 50 रुपये ना. ह्या कोंबे फार्माचे मालकीन कोण हांव त्या पोल्ट्री फार्माची मालकीन कितें जाय आसलें तुका नाही हांव तुज्या पोल्ट्री फार्मांत हांव थोडे माहेर जोड्या म्हूण आयली. तुज्या पोल्ट्री फार्मांत कितले हजार कुंकडां आसात आमच्या पोल्ट्री फार्मांत मस्त आसात आमचे पुरा हजाराचे बिझनेस न्ही लॅक्स म्हूण लॅक्स. ओ आय सी तर तुजी एक कोंबी कितले किलो आसा एक कोंबी साधारण 10 किलो मुसर आसा. व्हॉट देवा मुजा 10 kg वन कोंबी एक्सलंट. तर ह्या नमण्यार तुजी कोंकणां पगल्यान तर तूं काले काण घालताय कोंकणांक हांव बिरयानी काजू बादाम पिस्ता हे पुरा तुपानी फ्राय करून घालता पुरा म्हणजे आय स्टँडर्ड
मुझे पोल्ट्री फार्म साधन 5 स्टार हॉटेला बरी. ओ तर तूं कोंकणा रिटेलर विकताय की होलसेलर? नो रिटेल, ओनली होलसेल. ओ तर लाभी बरो आसतलो ने? लाभ आसा. इनकम टॅक्स बनताय की? इन्कम टॅक्स कोणे बांधचे? गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आणि मात्र आम्ही पुरा बिझनेसमॅन आणि पत्तावचे. पत्तावचे ने दर तुका नोटीस खाले नोटीस इन्कम टॅक्स ऑफिसर. तू पहिला सगळे डॉक्युमेंट काढून म्हज्या ऑफिसाक ये कळ्ळें मो? पाचच्या जाले हांव एक ये प्रेस रिपोर्टर म्हणून चिंतून फाल्यां म्हजे इंटरव्यू आयल्यार आनी की फेमस जाता म्हूण चिंतलें. म्हजी आतां गत जाली न्ही. नमस्कार धन्या. नमस्कार, तूं कोण? म्हाका तुज्या पोल्ट्री फार्मा विशांत थोडी माहिती जाय आसली. विचार विचार. म्हज्या लेकार वो मनीस वडल आयिल्ल्याचे सांगातेन जावंक पुरो. गूट परकूंक आयला हाका हांव बूश शिकयतां. म्हज्या कडेन कुंकटांच नात. मागीर इतलो व्हडलो बोर्ड काडलाय. तो म्हजे न्ही, म्हज्या शेजाऱ्याचो. आतां पावस न्ही, तशें पावसाचें उदक वणटीक लागता म्हणून गुजिरीच्यांनी बोर्ड घाला. मागीर इतलो कुंकडांचो आवाज आयकता. एक कोंबी हाडिल्ली हांवें आनी शेजार एक कोंबो आसलो. तशें आमची कोंबी तांगेर येताली, तांचो कोंबो आमगेर येतालो. ओ तशें जाल्यार ती मोगार पडली आसता. करेक्ट. तशें आमचे कोंबयेन तांत्या दवरली आनी पिलां काडली. तशेंच त्या कोंकटांनी तांत्या दवरली आनी तांणी पिलां काडली. ओ तशें जाल्ल्यान तुमगेर कुंकडांची सगळे फॅमिलीत जाली. करेक्ट. पुरो ताणीच केलें, हांवें कांयच करूं ना. तर तूं इतले कुंकडांक कावंक येता नडटाय काने घालताय? खाले खावंक गी हांव खावंक धाडिना. ती तांचल्या इतलाक वचून वस्तून तिंत खातात. हांव तांच्या खोबरेक ना. निस्त्याक कांय ना जाल्यार एका दोगांची गोमटी वळयता. ओ तर तूं कुंकडांचो पोस करिनाय. काली तांकां मारन खाताय न्हय गी. दर हो नोटीस काण गे आनी फाल्यां म्हज्या ऑफिसांत येवन मेळ. कित्याक? कोण तूं? हांव प्राणी दया ऑफिसर. तूं कुंकडांक पोस करचे सोडून तांकां तूं मारन खाताय न्हय गी. तशें जाल्ल्यान तुजेर हांवें केस फायल घाल्या. फाल्यां तूं म्हज्या ऑफिसाक येना जायशी जाल्यार हांव तुजेर वॉरंट फायल करतलो. वतारी म्हजी गत जाली न्ही. एकल्याकडे गरजे बायलेचे उलयले, एकल्याडे आल्लें गेलें. आयचो दीस पाड. नमस्कार. नमस्कार. तूं कित्याक हांगासर आयलाय? आय एम फ्रॉम कोलिमुका. म्हजे कंपनी मॅक्स. आय मीन्स कुंकडा कलचे काऊ. तुजे मॅश गी तूं गी? म्हजे कंपनीचे कावंक म्हळ्यार कावंक नंबर 1 कोलिमुका. तुजे कुंकडा कावंक दिन फले. कितें? हांव म्हज्या कुंकटांक कावंकूच घालिना. तांकांच कावंक हांव काला घाली. जे तिंत खंय मुसोर येतात तिंत सोदतात कुंकडां. कितें म्हणटाय? कावंकूच घाली नाही तर तुज्या कुंकडा कावंक पोटाक? तांकां हांव बातलेकान 2 रुपये दिता आनी सांगता तुमकां काले जाय तुमीच वचून हाडा म्हणून. हां देव बरें करूं. आतां भुरग्यां तावन एक डान्स. उपरांत स्केट आसा क्रिकेट तयार जावचें. जेन्ना येता या काळजाक कितें जाता फाटल्यान तूं म्हज्या लागला तूं म्हाका
नाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत बोलून चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुमचे बायला बायम्मा કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલીને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો એ મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા તજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કોણ છે પ્રવાસી મને કોણ છે ખલાસી મને લઈ જા Nazareth mozo hero 나중자 he forgot how 너희 더 서로 I crave 기다 lost 거반도로 두가울었다 Nazareth mozo hero 나중자 he forgot how 너희 더 서로 I crave 기다 lost 거반도로 두가울었다 Rosalina, Rosalina कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजी निरोप दिना अशें कर नाका म्हाका मारी नाका ओ रोजालिना एका चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो असो आपूण आकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका पटयलो रे आयकात कसो मोठे काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपळायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका बोडयलो बरोच धाडायलो ओटांनी शेकायलो म्हाका बोडयलो बरोच धाडायलो ओटांनी शेकायलो I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you Zaraय पासून कितें जाता म्हाका Let me play my trumpet Let my heart be free There's a song inside me waiting for the world to see Let me play my trumpet Sopra su me Perderebbe con cosa ci convi Vas un dire in manca Vas un dire in manca थँक्यू देव बरें करूं आतां एक स्किट क्रिकेट आज विशय से क्रिकेट आहा तुमच्या मुखार जेजू फारीजेव आनी पुरो येतात आतां क्रिकेट खेळों जायत गे समा आतां एक मोगाचो न्हू एकल्या मानेस्ता देव बरें करूं म्हणोजे मानेस्त हावील पालाडका ट्रस्ट कॅटरर्साचो मालक कित्याक म्हळ्यार आज आमकां दोनी जेवणाच्या कावंटरांक टेबल सेटींग पुरा ताणें दिलां ताका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमी आतां तुमचे लागीं विनंती आसा एक 10-15 मिनटां लेट जाता आनी जेवण दिवंक गेल्यार पयलें
आमी मस्त भुरग्यांनी हांगा तयार केलां तांकां बेजार जाता थोड्यांची जाली न्ही इल्ले एडजस्ट करा हांव तुमच्या लागीं बॉक्सांनी मागतां भुरग्यां खातीर एक 4 प्रोग्राम आहात उपरांत जेवणाक उदक दिता देखून एडजस्ट करा जेवणा उपरांत तुमी घरा येताना सकयल एकलो मानेस आप्पू केला राय दुकरा मासाचें लोणचें बिपाचें लोणचें सुंगटांचें लोणचें आनी नायलां आनी इंदा पेटी आसा जिवाक बरें म्हणटात तें तुमी पयशे दिवन काण घेवन व्हरचें मागीर जायत गे देव बरें करूं ही क्रिकेट मॅच पळोवंक आयला संपकेच्या सर प्रेक्षकाच्या गमनाक आयच्या क्रिकेट मॅचान पयली इनिंग्सान पारिजुवा पंगडान 8 विकेटीक 150 रन करून जिजूच्या पंगडाक लक्ष दिला आता जिजू आनी पंगड कितें करता पळोवया आज कोण इनिंग्स ओपन करूंक येता पळोवया जिजू आनी पंगड आता तुमचे मुखार स्टेजीर फरिजेवाच्या पंगडान आज व्हडले रन केला वडना आमी ते सुलाबेन काडयेत आमी आमचे सदांचे खेळ खेळया आता ओपनिंग बॅटिंग हांव आनी थॉमस वेतात सौम्या तुवें वेचेगी तांचे बॉलर्स मस्त स्ट्रॉंग आसात नाका सौम्या तुवें वेचे नाका तोंड दाम आनी थंय वच थॉमस या आमी हांव येना सौम्या म्हाका जायना थॉमस कितें जालें तूं बरें बॅटिंग करताय न्ही तशें न्ही सौम्या त्या पारिजेवाचे बाउलर्स पळोवन तांचे स्पिन स्टायल आनी पळोवन म्हाका बॅटिंग दिवंक जायना सौम्या थॉमस कांय जायना हांव आसा न्ही ना सौम्या म्हाका पुक जाता ओ देवा तुजो दुबाव गी वडना तूं मागीर ये पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय वय सौम्या खंडीत तर ये आमी ओपनिंग बॅटिंग करूया जायत सौम्या पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय वय सौम्या तूं कितेंच दुबावस ना तर ये आमी बॅटिंग करूया पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय चे काले सौम्या परत तूं विसरताय 100% जावं हांव तुजो मोग करता जायत जस्ट चेकिंग पूण उगडास दवर पेद्रू आज तूं आउट जावचे पयले 3 फावटी तूं म्हाका आउट करूंक पळयतलोय हे कितें म्हणटाय तूं सौम्या हांव पुणी आउट जायत पूण तुका आउट जावंक बिलकुल सोडचो ना जायत या कांय पासूची टीम फिल्डिंग करून बाउलिंग करूंक रेडी आसात ओपनिंग करूंक कोण येता पळोवया हा आयले टीम असो कॅप्टन जिजू आनी ताच्या संगत आसा पेद्रू स्पायकिंग जिजूक आनी नॉन स्पायकिंग जावन पेद्रू आसा आता पयलो बॉल जिजून मारलो आनी जिजून कितेंच दाखशे नासतना 6 मारलें ओ आता अनेक 6 बॅटिंग जाते आसा तांणी 10 ओव्हराक विकेट नासतना 40 रन केले आता पेद्रू बॅटिंग करता आनी जिजूक रन काडूंक उलो दिता आनी अर्धान फाटी वेता आनी जिजूक रन आउट करूंक प्रयत्न करता ओ बॉल रन आउट जावंक जस्ट मिस नेक्स्ट बॉल आनी 3 फावटी प्रयत्न केले नेक्स्ट बॉल क्लीन बॉल्ड पेद्रू आउट जालो पेद्रू हांवें तुका सांगलें खरें जालें मू
आता ड्रिंक्स ब्रेक. जिजू उदक पिवंक येता ते दळा. जिजू हांगा ये इल्ले उलोवंक आसा. कितें इश्टा न्हू? जिजू तू कित्याक अशें बॅटिंग करताय? तुवें आमकां कॅच दिल्या, तुका आमी बिरयानी आनी कबाब दिता. मनशाक बिर्याणी आनी कबाब मात्र न्हय, काली बेस सयत जेवन आपले पोट भरयेत. जिजू तुवें आमकां सपोर्ट केल्यार तुका आमी आयफोन दिता. मनशाक उलोवंक ल्हानशे कीपॅड फोन पावता, आयफोन जायचे म्हूण ना. जिजू जिजू अक्रेस ऑफर. तुवें आमकां जिखूंक सोडल्यार तुका आमी BMW गाडी दिता. मनशाक वचोंक ल्हानशी ओमिनी गाडी पुरो, BMW जायचे म्हूण ना. कितें करया? ह्या मनशा कडेन आमचे खेळ चलना, ताका आउट करूंक आमच्यान जावचें ना. कितें करया? म्हज्या कडेन एक आयडिया आसा. ये सुद्दां आसा ये. कसो आसा तू? तुका आनी की बॅटींग मेळो ना गी? म्हजे बॅटींग आनी येजे. हांव आठवो बॅट्समॅन. तूं आठवो बॅट्समॅन गे? तें कशें? तूं इतलो बरो खेळटाय न्ही, क्रिकेटर न्ही. वय गी, तुवें वन डावनीचे आनी तूं कॅप्टनी जायचे. वय गी, तूं तशें म्हणटाय गी. खंडीत. आतां हांवें सांगलें बरी, तुवें केल्यार मागीर कॅप्टन करची जबाबदारी आमची. वय गी, तर सांग हांवें कितें करीचें? जिजूक आउट जमचे परी कर. तें कशें? तें तुका सोडल्लें. आमी कशें कशें बॉल घाल्यार तो मारता न्ही. जुदासो चिंता. हां, म्हजे कडेन एक आयडिया आसा. हांगा या. जेसूच्या टिमाक विन जावंक आणि केवळ एका बॉलान 3 रन गरज आसात आणि केवळ 1 विकेट मात्र. आता जेजूंक आउट करूंक पळयता. जेजू जालो आउट. फरिजावाची टीम संतोषान भायर वेतात. जेजूची टीम बेजारायन आसता तवळ जेजू येता. भिये नाकात, बेजार करी नाकात. आमी ह्या मॅचान सोलवले हांव ते करें, पूण तिसऱ्या दिसा आसच्या मॅचान आमी खंडीत जिखतेले हांव. Daryl Mascarenhas. अंजा सारकें चेडूं तें नांव ताचें बेला. दिसता रूपान सुंदर बाबा समकर जियेता. सोलताना ते माडी कशें हालतानी दलता. आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता. यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगलेक म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा
पहिले पावटीन तूं भेटलें म्हाका दिसवालोंग गो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचलां तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सगळें तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सगळें तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिल्या इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणान बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोपयता हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणान बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोपयता येवच्या सनवारा म्हाका मेळ दोनपारां राखून रावला हांव वालेन्सिया सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना येवच्या सनवारा म्हाका मेळ दोनपारां राखून रावला हांव वालेन्सिया सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना एल्विरा एल्विरा तूं नासता जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तूं नासता जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तूं नासता जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तूं नासता जाला हांव विरार तूं नासता जाला हांव विरार तूं नासता जाला हांव विरार देव बरें करूं जोरान तळयांचो आवाज आतां एक भुरग्यां तावन सॉंग मागीर कोरिसुका स्किट सॉंगाचे भुरगीं सगळीं स्टेजीक वचा गायनाक आमकां हेल्प सहकार दिल्लो मानेस प्लावान आसा ताका एक जो ताळयोंचो आवाज दिया प्लावान
देव बरें करूं. आतां तुमच्या मुखार एक स्किट, ताजे उपरांत लास्टाक एक समुदायाचें श्री संघटन जाता न्हू, उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद. हांव एक विनंती सांगता, ल्हान भुरगीं कोण आसात तांकां भुरग्यांक विनंती आसा जेवण दिवयेत म्हणून. उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद मागून जेवणाक दिता. येस, रेडी, गेट रेडी. मानेस्त चार्ल्स आनी मानेस्तीन सिल्वी, आतां तुमच्या मुखार एक कोरिसुका स्किट. म्हाका सोलोवन हांगा पुरो जावन गेले. हांव म्हज्या इतल्याक हांगा सोलोवन येताना ह्या इलेक्ट्रिका येवन म्हाका कितें आपटाचें आसलें. हांवें काले केला, म्हजी कहली चूक आसा, तुमीच सांगा न्ही, तुमीच सांगा. हांवें कहली चूक केल्या, तुमी सांगा न्ही. हे कितें केल्यार आमचीच चूक ती. हांगासर पाद्र्यापान एक इगर्ज बांदल्या त्या गोड्याच्या तकलेर, आनी शिमिस्त्र आसा पळय ती हांगा सकलाक, आनी त्या गोड्याच्या सायडीक एक गाडांग आसा, तें आमच्या हाजें शिप्रीचें. आमी क्रिस्तांव म्हळ्या उपरांत त्या गाडांगाक वसाचेत न्ही गे. ते काले जावं सोडया. हे पोर एक दीस आयतारा दीस कितें जालें म्हूण सांगल्यार म्हाका हे सकाळीच्या मिसाक येवंक जावना. हांवें सांजेच्या मिसाक आयलो. हांव येवन हांगा पळयत आसतना हांगा पाद्र्यापय नात, हांगा बोटलेरी ना, शिश्टाय नात, आनी ती कोयराची नात, इले लोकय ना न्ही. हे कळ्ळे हाज्या बाबा. हांवें सोमा दोळे पुसून पळयत आसतना, दोळे पुसून इशी तिशीन पळयतना म्हाका मुखार एक व्हडलो कुरी दिसलो. हांव शिमिस्त्र आसा न्ही. आज काल एक शिमिस्त्र बांदता तितली सोबीत गी, इगर्जी वरणे सोबीत बांदतात. आमकां शिमिस्त्र खंयची आनी ती इगर्ज खंयची म्हणून बिलकूल कळना. आनी तें वयर गोंयचे एक पेंट घालनातल्यार पुरो. आतां कितेंय जावं, म्हज्या बायलेन येयलें म्हाका पाद्र्या बाद येवंक रांदून दिला. आतां म्हाका पाद्र्या आबा मेळनातल्यार पुरो. बोटले रेडे देंवचे आनी हांवें सीदा धांवचें. बोटले रामा, ए बोटले रामा, म्हाका दिसता बोटले रामानीक पाद्र्या आपू हांगा खंय तेंडली काडूंक गेल्यात म्हूण दिसता म्हाका. या बा म्हाका नाका आसलें पुरो रांदून हाडचें आसलें. कोण तूं? बेसांव घे पदर. देवाचे बेसांव. हांव तो सिला पदार सिला. खंय नायलोय तो कुर्सा गोडाचो सिला पदार सिला. ते आंजे बायचो पूत हांव. ये पदार ये बोटलेर ना ते पदार. बोटलेरची सासूमाई बाळान जाल्या गई, देखून तो गावा गेला. कितें? बोटलेराची सासूमाई बाळान जाल्या? हे म्हज्या देवा, तिच्या दुवेक काजार जावन, दुवेक भुरगीं जावन, तिका भुरगीं जाल्यात, आनी तिणें बाळा लावचें सोडून हांगी. हे खंयचे नमुन्याचें तिचें मिशन आबा? आळे रे शिला, मिशीन गिशीन म्हणचे न्ही, भुरगीं दिवची देवान. पाद्र्या पाणी सांगचें तशेंच, पाद्र्या पाणी सांगचें तशेंच भुरगीं दिवची देवान म्हणून. आमचे ह्या फाटल्यान कितें कश्ट आसात म्हणून पाद्र्याक समजातात गे. ये हांव येता पादार, येता. आळे रे शिला, हांगा ये रे.
हांगा ये रे काल पादार आपले बरी जाले तुझ्या हातान खाले रे येता बाजार हांव हांगा ये रे काल पादार तू आयताराचे मिसाक येताय की ना मिसाक येता हांव त्या तुमच्या मिसाक नाही पादार हांव तुमच्या मिसाक नाही त्या 9 वरांच्या पळय त्या भुरग्यांच्या मिसाक हांव येवचें किते भुरग्याच्या मिसाक येताय तू भुरगो ये रे नाही पादार हांव ल्हान आसतना भुरगोंच आसलो न्ही ते म्हाका आजुनी भुरग्यांचे मीस म्हूण सांगल्या बारी बरें ते आमचे पयले हांगा विगार आसले पळय तांणी तो शर्मा सांगचो की आनी ती काणी सांगची की म्हाका कळना म्हाका घट्ट न्हीद वाडटा मागीर बटल्यार गांठ वाडटा म्हाका जाग जावची किते हांवें आतां मीस पेटोवचे पिरगसगारांक न्हिदोंगी नाही पादार तशें पुरा तुमी चिंतून नुजो तशें पुरा चिंतून नुजो तुमी हांव येता बाजार हांव आले रे शिला हांगा ये रे काल बाजार काल जालें हांगा ये तुझ्या हातान कितें आसा काल बाजार तुझ्या हातान खंय तें हाडलाय तुवें पादार ये ते पुरो आसोन पादार ये म्हज्या बायलेन तुमकांच म्हणून ती बोणक्यांची कोळी सुका रांदून हाडटात न्ही तशें दिलां पादार कितें कोडी सुक्का मुझे खातीर हाडलाय हांवें पिरगजीक येवन 5 वर्सां जालीं येद्दोळ म्हणसर तुवें म्हाका कांय हाडलें ना मो वय पादार तुमचो उडास म्हाका सदां येता जाल्यार काले काडचे हांवें तुमकां म्हणून तिले रांदून दवरल्यार ती एक म्हजी व्हरपास आवडली भुरगीं आसात न्ही ती साफायेकर जोडटात ती एक कुटको दवरनात कितें उरले तुवें म्हाका हाडलाय गे तशें पुरा तुमी चिंतून नुजो पादार तशें हे म्हज्या बायलेन तुमकांच म्हणून त्या बोणक्यांनी रांदल्या बरी कोळी सुक्का कर हाडलां पादार हे पादार हांवें भितर दवरचें पादार हे पादार हे हुंग आसा हे टिफीन मागीर हांव बटल्यार हाडीसान व्हरता पादार हांव येता पादार आले रे शिला हांगा ये काल बादार हांगा ये काल बादार तू वेळार कुमसार जाताय की ना कुमसार जायनासतना हांव क्रिस्तांव रे पादार हांवें पोरवां सरगांव वचना गे पादार हांवें कुमसार मिलार जावचें पादार कितें कुमसाराक मिलर वेताय ते कितें रे मिलर गेले देव तुजी पदकां बोगशिते रे तशें न्ही पादार पयलीं हांव हांगात कुमसार जातालो हांगात एपटी कितें जालें गोत्ताय पादार ते आमच्या पयल्यांचे ते गेल्ले पाद्र्या पासात पळय हांगा जावन तशें हांव तांचे कडेन कुमसार जाता आसतना मदीं पदकां तांणी पळोवन ते रागान एकदम हें जालें ते तशें म्हाका अत्तारीक आपण व्हरून दिवी घालून 5-10 आमच्या बापा 10 नामान बरें सांगून म्हजी आजुनी पादार दबडे गाडी दूख आजुनी इतले व्हडले प्राचीत दिला म्हळ्यार पाद्र्यापान तुजी खली महापदक केल्याय रे तुवें ना पादार तशें कांय ना हांव तुमी बेजार पावूं नाकात पादार तुमी बेजार पावूं नाकात सत्य सांगता हें काल म्हूण सांगल्यार एक दीस हे आयताराच्या दुसऱ्या दिसा सोमारा दीस हांव आनी म्हजी बायल घरांत यशंत उलोवन आसतना बायल म्हाका पुरपुरली नुस्तें कांय ना म्हूण तशें हांव मांडा करपून पेटे येताना एक हांगात सर एक नुस्त्याचो गडाई पाद्र्या पासो केळ्यांचो आसलो आनी हांवें कितें चिंतलें पाद्र्या पाणी कांवची ती मासलीत मो तशें हांवें गडे कट्ट केलो अर्दो शिपरीच्या गाडांगा दिलो आनी अर्दो बैले दिलो कितें म्हज्या पिरगीचो गडाई खातीर वेगळी तुवें पादार आतां तुमकां टेन्शन जालें गे टेन्शन नाही
आतां तुमकां टेन्शन जालें की देखून तवे मिलार कुमसाराचें पादार. आले रे शिला, मिलाराच्या पाद्र्यापाक तुझी फातकां आयकतना राग येनाय रे? ना पादार ते मिलार म्हूण सांगल्यार ते संतांतोणीचे रिटायर्ड पाद्र्याप आसात न्ही ते प्रायज जाल्ले. हांवें सांगलें नाका खंय कानाक आयकता. हांवें कितें सांगल्यार म्हाका तें बेसांव घालतात. हांव येता पादार, हांव येता पादार. सांगल्या बोरी शिलाक सोडची सवय आसा. पोर बोटलेर म्हणून आल्लो आमचो गिळीराजो व्हडलो कोंबो मिसींग म्हणून. म्हाका दिसता हे शिलाचेत खामा म्हणून. आले रे शिला, हांगा ये रे. काल पादार, काल जालें म्हाका आपयल्ल्या बरी जालें पादार. आळे सत्य सांग, आज चिकन सुक्का केल्लो गिळीराजा कोंबो कोण आसो रे? पादार तुमी बेजार करू नुजो, तुमी बेजार करनाका. तुमी हें सत्य सांगचो जाल्यार वो तुमचो तुको पादार. ह्या कोंब्याक म्हज्या कांय देवा आबाची प्राय जाल्या. कोंबो उकडोंगी उकोडना आनी नार म्हळ्यार नार. ओ कोंबो तुमचो कोंबा पादार, तुमकांच रांदून हाडलो. म्हणजे पक्का म्हणी सोदीत पादार. हांव येता पादार, येता पादार. किते मुजो तू कोंबो म्हाका खातीर नाडलाय? खले धैर्य रे तुजे? सायबा उजा आनी हांव ह्या फिरगजेंत रावना. हांव चलतां. व्हेरी गुड. बारी अपुर्बायेन स्किट केल्ल्यान देव बरें करूं. आतां अकरेचें कार्यक्रम स्त्री संघटनातावनो एक अपुर्बायेचें समुदायाचें पिरगज एक समुदाय. आनी आज पिरगज दिसा लक्ती जाल्लें एक पोद आसा स्त्री संघटनावन. मोगाचेनो उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद विगार बाब मागतात. उपरांत जेवण स्विकार करूंक हांव उलो दितां. समुदाय एका मोनाचो
देव बरें करूं मोगाचेनो इतल्यार सांस्कृतीक कार्यक्रम सोंपता एक विनंती आसा हांगासर भुरग्यांनी स्केट केलो सगळ्यांनी स्केट केले कोणाय की जर तर त्या स्किटां दुआकाले सांगतना काही रॉंग जाल्यार तुमी बॉक्सीचे तें तुमी थंयच सोडून सोडया म्हळ्यार कोणाक जर तर दुखल्यार आमी बॉक्सांनी मागता ते करून एक विनंती आसा थंयसर हॉलाच्या सायडीक ते कावंटरां घाल्यान जागो इल्लो ते अडकळ आसा तुमी एक मानून घेवचें जेवण स्विकार करून तुमी हांगासर येवन बसोवन जेवण दिवचें ना जाल्यार भायल्यान जागो आसा भायर वचचेत पूण थंयसर रावा नाकात कावंटरा कडेन कोणीय रावा नाका दया करून मोगाचेनो आतां पयलें जेवणाचेर आशिर्वाद विगार बाब मागतले उबे रावचें समेस्तांनी उबे रावया एक घडी बरं आमचे काळजां मनां सर्वेस्पर देवा थंय उबा रिया देवाचे हजरपण हांगासर आसा देवाच्या दयेन देवाच्या काकुलतेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान सक्कड कार्याचें बऱ्या तरान जालें भोव अपुरबायन जालें देवा करगा सर्गींच्या बापा आयचो दीस तुवें दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा तुज्या पवित्र आत्म्या आमकां आमचे दराळ आशिर्वादां वतुरल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना आज आमचो फिरगेचो दीस आमी आचरण करता ल्हानां भुरगीं व्हडां सर सांगाता मेळोन सर कुटुंबाचीं एका कुटुंबा भशेन एका काळजाची एका मनाची जावन आयचो दीस आमी आचरण केला आनी आयचो संतोश दट्टो जावंक आमी तयार केल्ल्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां आनीक घटाय मेळोवंक तुका साक्षान दिवंक आमकां तुजो आदार लभय हें तुजे आशिर्वाद सर्गींच्या बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन